Start, sister. Praise God. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा कारकां दिता हांव. या तुझ्या जेजू तुझ्या पुताक तुवें आमकां दिलोय देखून. या तुझ्या पुता वरवीं आमकां ह्या संवसारान तुजी ओळख मेळ्ळ्या खातीर आनी तुझ्याच नांवान ह्या वेळार आमी जमा जाल्यात. मोगळा जेजू हे वेळार एकल्याची आमची काळजां उलोय उक्ती कर दुनिया. ही तुजी जाणवाय तूं आयज ह्या उतरांतल्यान उलयतलोय ताची समजिकाय आमकां मेळूंक आनी आमी बोलिश्ट आनी काळजीदाराची जावंक जेजू. कित्याक चोर येता चोरूंक मारूंक आनी इबाड करूंक पूण तूं आयलोय आमकां सुभापणाचें जिवीत दिवंक जेजू. हे जिवीत तुज्या उतरांतल्यान तें आमकां फावो जाता. जंय तुजें उतर उलयताय थंय तुजी हाजिरी आसा जेजू. ही आमी सोक मानता दुनिया. तरी हे वेळार आमचे जायते कश्ट घेतात तेन्ना जेजू आमकां बोड मेळूंक हे तुज्या उतरांतल्यान आनी हें उतर आमकां जिवीत दिवंक जेजू आनी सगळे मेड्या आत्म्यांचो नाश जावंक जेजू. तुजी पदवी आमच्या जिवितांत चलय म्हूण मागता हांव. जेन्ना तुजें उतर आमी उलयता हो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमच्या आत्म्यांत तो गोठ जावंक मागता दुनिया. हे आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise God. Arkan Jesus. Yes. Praise Jesus. कोणागे testimony है? Praise Jesus. आमगे ब्रदर सुकोरान ऑडियो धाडलो तो तो प्ले करूया ओके. Praise Jesus. Yes, Jesus. पयले सुवातेर बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिता दिनमा आसता महिमा दिता कित्याक आयच्या दिसा खातीर. बाब भयणानो आयज म्हाजी टेस्टमनी सांगता तुमकां. हांव बोटीर आहा आनीक आमकां 2 एलिवेटर आहा. एक व्हडलो डॅक लेबेलार वचपाचो आनी दुसरो आहा तो किचनान वचपाचो, किचनाकूच वचपाचो. सो हांव तो व्हडलो एलिवेटरांतल्यान डॅक लेबेलांतल्यान 5 येयलो आनीक 5 4 गेलो. 4 कितें घेवपाक हाडपाक गेल्लो दुसऱ्या एलिवेटर म्हणजे गॅलीच्या एलिवेटरान म्हणजे किचनाचो एलिवेटर. आनीक थिंगासान हांव तें घेवन येतालो तेन्ना परतून येयलो एलिवेटरान येयले जाल्यार 5 पावलो. 5 पावल्यार हेंच मेळना, उगतूच जायना एलिवेटर उदकूच जायना. एलिवेटर बंद. सो वायर तुटलेलो आहा फोनाचो आनीक आतां कितें कोत्ता कांयच कोजमना. मातशें भिलो कितें जातलें आतां म्हूण मागीर टांगसान गेलो आनीक चापकून टांगसान वयता मागीर चापकून तो वायर हें केलो जॉयंट केलो परतून फोनाचो. मागीर अलार्म मारली मागीर तांकां तें वयर कनेक्शन आसता फोनाक. सो तो म्हणपाक लागलो तुका कितें हेल्प जाय मागीर म्हणलें हांव स्ट्रक जाल्लो आहा भितर. सो डॅक 5 आहा. मागीर ताणें 10 मिनटांनी धाडलो दुसऱ्याक टॅक्निशियनाक धाडलो आनीक मागीर टॅक्निशियन येवन मागीर एलिवेटर ओपन केलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. ही म्हाजी टेस्टिमनी Praise God. आयची. प्रेज गॉड. Arkan Jesus. Praise God. Praise God. Praise, praise Jesus. Praise Jesus. Jesus Arkan. Praise God. Angels are with us all the time, aren't they, brother? सगळे वेळार Yes. आंज पडवे राखताय. Praise God. आणि जेजू आमगे बोटीन आसता. As a captain, praise Jesus. Praise God. हुंय गेल रे आमगे भाऊ. आणि कोण आहा टेस्टिमनी? Praise Jesus. ए only warrior आहाय आमगेले. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hello. Praise Jesus. Praise God.
म्हाका बेसतो उगडास येयलो, ओके. Mm. पवित्र आत्मा उगडास करता. Simple things, आतां we believe that wherever we go, we carry the blessings with us. So amka, like as you know, I work night shift, and bar staff ahल्या राती आमी 6 वाजताय. They cut down complete, and we are only 6 for 40 patients. आणि at 40 patients are so जाल्या आमकां एकल्या चड busy आहा तेजो न्हू आमकां 500 patient पडटाय. Otherwise we have to take 8 ना 7-8 अशें करून पडटाय patient. Okay, they are too much. It's too much because we are busy. तेदूस कितें जालें आमकां staff we were cut down. So आहले ते आमकां 5 जण staff दिले आनी 100 दिना म्हणपाक लागली. So एकले आमकां 10 patient पडपाक लागले. And I म्हणलें, and panic जाता everyone. It's panicky thinking how are we going to manage? And मोदे met calls जाल्या आनी staff जाय आमकां support जाय आमकां. And I just close my eyes and I say, Lord, we can't do this without you. And we can't argue with the managers because they can't help. Everyone is under pressure because staffing is very bad. So I went and Jesu, सगळें जालतें काबार जालें. Afternoon shift has taken everything. And peace comes on our shift. No matter we are only 5. But we will work like we are 500. And it's going to be a peaceful shift. And I told my colleagues, no one is going to speak anything negative today. We are going to get through this and we are not going to complain. If we complain, everything will come back. So let's work, and let's get on with it. We'll help each other and we'll just get on with it. Anyway, so, believe me, it was peaceful shift. No problem either side. Even the side the patients were sick, even there we didn't have a problem. 5 of us had a wonderful shift. And then in the morning, now I'm rejoicing. I know my God does it for me. Morning, these youngsters came to me and they said, Maria, it's always nice to work with you. When you are there, we don't have any hiccups. I said, oh, thanks for saying that. I said, it's not me, that's someone inside me. I just break every walls and I just bring the peace inside and no one can stop our shift from getting better. So it really worked and it could be stressful, but once we involve God into that place where there is stress, everything just calms down. And and not only once, it has happened to me so many times when we are in such situations and you don't know what to do, and you are under pressure because you are leading the team. And and not all of them are experienced. Some are juniors. So you have to baby them all the time because they are stressed. They are worried. What am I going to do? How are you going to come and help me? Well, so they also learn. And it was nice that they said. And then yesterday, I think there was one student and she's like, I mustn't say poor thing. So she is from Vietnam. She got married, came to Australia. 10 years of marriage, divorced. After 10 years of marriage, she was divorced. And she's 40 years old. So she came, now she has to start, she was a nurse in Vietnam. So she has to start the nursing all over again because all those years she lost that experience and she didn't know what to do. So she came and she was working with me and I said, oh, so how are you? And so I started asking about her, and she said, she's saying, I'm not looking for a partner anymore. So she's by herself, alone. And I'm not looking for a partner anymore. Thank God I didn't have children. And, so I didn't ask her personal story, but I said, I believe in someone and he can just change anything in our life. And I said, now you don't know what you want to do. She's doing this course because it's free. One part of the nursing is free, So I said, you just have to aim that you don't want to do this because you still have to work under someone. So you want to go and be a registered nurse. You have to do the nursing and you just have to believe you've done it. And on my phone, I started showing her the scriptures. And I said, it changed my life.
and it can change your life. And God has called you and God has touched you. And she like was opening her eyes wide and she's saying, what? And I said, yeah. Then I showed her Galatians 2:20. I showed her 1 Corinthians 6:19, where you are the body of Christ and the Holy Spirit dwells inside of you, and greater is he who is inside you than the evil spirit that is coming against you and blocking you from doing everything. So all these things I was telling her, like, and she was like, what? And she's saying, Maria, you won't believe, I was just thinking what sort of a night I'm going to have. I was worried and I was troubled. I didn't know what to do. And then here I am listening about God. And she said she went to a Victory Church or something here once and she got baptized, but she didn't follow the religion. And I said, well, you don't have to follow the religion. You have to follow Christ. You have to know Christ. And if you don't know the word, if you don't know his word, you won't know Christ. And then I showed her John 15:7, where if you abide in me, my word abides in you. You ask whatever you want, it will be given to you. Without your word, without his word inside you, you're empty. You have to have his word. You have to know his word, And so she was like, wow, I was here to know God. I was here to hear about God. It's like, because they don't have anything, they just go to God and then they don't keep that contact. So now she's saying 2 years she hasn't been to church, And I said, it's nice to open the Bible and read the word, when you're lost, because everything is in the Bible. A solution to all your problems is found in the word. You don't have to go anywhere. And I said, it's not difficult. Every day you take one scripture. It's not difficult at all. So that was nice. And she wanted to know more about Christ, about Jesus. And we didn't have time. Every time I was showing her one scripture, see, that's what God has told you. That's what God has called you. You are planted here. You're planted to be a nurse. You're planted to look after the patients and give them Jesus. All these things I was telling her. So praise God. Hopefully she has heard it and heard it and heard it. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Anikona, huh? Hello. Praise Jesus. Kono pun astolo. Brother Ela Muttolo. Kaina testimony. There you go. ना टेस्टमनी म्हणल्यार तुका पोवन म्हाका दिसता अरे बाबा ही आमची बाय मरिया सगल्यांक म्हणटात अरे बाबा टेस्टमनी कोणाची हा मातशी टेस्टमनी दियात ती आपली विचारता पूण आमकां टेस्टमनी दिवंक जाय न्ही. Praise God. जेजू कारगांव आमची बाय फातिमा कातारच्यान आयल्या ना अजून आयल ना. तिने म्हाका मेसेज धाडलेली लास्ट वीक कोण एक ल्हान भुरगो आहा 1.5 वर्साचो ताका ही हॅड होल इन द हार्ट. येस. ताचें ऑपरेशन जाल्लें आनी मागीर थंयसर हांव 2 दीस पयलीं गेल्लो थंयसर 2-3 दीस पयलीं GMCन गेल्लो आनी ताचें ऑपरेशन जावन ताका हें घाल्लें कितें म्हणटात तें ऑन वेंटिलेटर. ओके. इन्फेक्शन ताच्या लंग्सान इन्फेक्शन जालें ताका. म्हणटच ही वॉज ऑन वेंटिलेटर आनी वो आमलो कितें म्हणलो डॅडी ताजो म्हाका मेसेज धाडटा आनी म्हणटा आतां सिट्युएशन इतलें हें आहा हांव न्हू कितें कितें जातलें डॉक्टरान सांगलां सिट्युएशन इज व्हेरी सिरियस आनी इन्फेक्शन बिकॉज ल्हान भुरगो. हांवें म्हणलें भिनाका येता हांव थंयसर. नेक्स्ट डे गेलो आनी ताची आवय आसली आनी कोण लोक आसलो थंयसर आनी तांकां फकत उतर दिलें. तांकां सांगलें बाबा उतरान राव आनी मागीर ICUन गेलो थंयसर ल्हान भुरग्याचो तो ही वॉज इन अ व्हेरी सेमी अनकॉन्शियस स्टेट. तुज्या उपरांत ताचे म्हणून मागणें केलें आनी भायर येयलो. ताका सांगलें भिनाका तुमी फकत मागणें करा. घरा पावता म्हणसर
ताचे जे ऑक्सिजन आहले ते व्हेंटिलेटर आहलो ते काढले. नाव Praise इज God. ब्रीथिंग ऑन हिज ओन. इन्फेक्शन झाले ताचे काढले सगळे. सो ही इज नाव आउट ऑफ डेंजर. एव्हरीथिंग इज फायन. आमची बाय फातिमा येयली आता. शी मस्ट गिव अपडेटेड न्यूज. तिका दिवन तिका ही टेस्टिमनी दिवन तिजो कॉन्टॅक्ट. शी इज ऑन हॉटलाइन. Hallelujah. बाय फातिमा इज ऑन हॉटलाइन. Fatima was. हांव हॉटलायन कित्या रे ब्रदर? तुझो कॉन्टॅक्ट हा तिजो ल्हान भुरग्याचो हाचो सुझितो मोरायस. ब्रदर थिंग आनी एक वैष्णवी म्हूण आसा. टुडे I wanted to message you about that. Praise God. Same place only. One Hindu female is there. वैष्णवी I बावे. wanted to, I wanted to Yeah, I request prayed you to over go. her also. But today morning she had messaged me like, sister, please keep her in prayers. I said, what I told you, do the same thing. Keep on seeing her that she's already come with you all and keep praising God and believe that brother she's prayed for him, no? For her, no? किती कोते म्यूट कोते पोतुनु. ते बाबागे डॅडी नी म्हाका मागी बोले because I asked brother 8th of July message केलोली brother please ते बाबा बरे वस रे म्हूण. I think brother didn't see my message. Then he told me day before that brother came and went. I said praise God. ते खबर ना ते मागी तेगे बायले कोण सांगिलूय की माय ब्रदरान नाव तेणी पोत्तून हिचान मागीर म्हाका सांगिला. And I told him, yeah, brother is the same one. And I told him that same meeting I called him. So Baba is out of danger. His father sent me a message. Yeah, he is good now, brother. But all glory to God, Fatima. That's the biggest testimony. Hallelujah. Amen. Thank you, Yes, Jesus. praise God. I called him. I told him to come on the Zoom on Wednesdays and then told him to come and लास्ट testify. मेसेज ताचे डॅडीची लास्ट मेसेज येयल्या. हांव वाजयता. ओके. Yes, Yeah, brother. प्रेयर करून जाले म्हणटकच न्हू फादर तूं गेल म्हणटरी रोखडे बाय same day or maybe next day they removed him from the ventilator and he is without the ventilator. Now they are feeding him orally. Praise God. Thank you, Jesus. All praise to God. या ब्रदरान तुझ्या ब्रदरान जो हांगा सुजीत ताणें म्हाका पाद्री केलो. Father तेशेमू सांगिले फादर म्हूण हांवें सांगिल्लें तो ब्रदर विन्संट म्हळें हांवें म्हळें तो वेनसडे प्रीच कोता तूं म्हळें यो ते ग्रुपा आनी टेस्टिमनी दी म्हळें बाबाची बाबा गारो येयलो म्हणटोरी. I told him like that. हांव थंयसर वयतकूच हांव म्हज्या केंसाक घालपाक विसरलो. ती म्हाका रेकग्नायज करूंक ना. ती हांव गेलो थंयसर आमचें काम जालें मागीर भायर येयलो आनी मागीर ती म्हाका फोन करता म्हणटा फादर तुजो हांव तुका पारकूंक विसरलो. मागीर ताका सांगचें पडलें हांव फादर न्हय म्हणून हांव ब्रदर म्हणून. पूण हो आतां सोडिना पांय सोडिना. ब्रदर ताका सांगलें 100 फावटी ब्रदर तो फादरच म्हणीत हा. तेंगे मन मागणी कोताय ते फादर न्ही ब्रदर. होली फादर मागीर. ओय ब्रदर कोताय कोताय खबर ना. सारकें न्ही सर तोय म्हणनाका. फादर जे येतात ते फकत सांतेसांव दिवपाक येतात. Yeah, that is true. Brother, he told me it seems 7 people died there within 3 days. He was telling me, आणि आपल्याचे केसो भिरांत येयली पूण देवा आर्गुमेंट मागणी तू तालो ते मुडीत रापोन रावल म्हणून they were like telling me one after another died there. जेजूक आर्गां. And he says, praise God. I said, it's all God who worked in Baba's life. जेजूक आर्गां. God is wonderful. Oh yes, brother. Awesome God we serve. Mustard size faith काम करता आमच्या जिवितान. Mustard size. Amen. Yes, brother. जेजूक आर्गां. Hallelujah. आणि ती ओडो काम नाहलो जाल्यार आमी हूंय आसतालीं ब्रदर. Praise God. Isn't it? Yes. आयज सकाळीं कितें जालें आयज सकाळीं न्ही आयज सकाळीं जालें पूण काल म्हाका सांजचो फोन येयलो
आणि ही म्हजी सिस्टर इन लॉ जी तिच्या बरोबर कोण काम करतात तिच्या भयणीची चोली फकत 13 वर्सांची. तिका अकस्मात आता सुमार 2 म्हयने जाले कितें गूट येयलो हांगा. त्याचे उपरांत स्वेलिंग जालें. काल ताका दोतोरा कडेन व्हेलो हांगा तिचो ते म्हणूंक लागले ताका कितें मॅलिग्नंट ट्युमर येयला. वो 13 वर्साचें भुरगें. हांगा हांगा एक गूट येयला आनी ते टेस्ट करून ताका मॅलिग्नंट म्हणून ताका सांगलां. मागीर ते म्हणूंक लागले गोंया जायना, बॉम्बे वचपाचें आनी ताका सगळें त्या भुरग्या वजीर Praise 13 God. वर्साच्या होय. भुरग्या वजीर ताका सगळें सांगलें. आमचो लोक जाणें ती तांगा सजमणी ना कोण कितें आयकता. आतां समजा कोणाक दोतोरान हें सांगलें, दोतोरांक सांगपाचें अरे बाबा ह्यो वस्तू ल्हान भुरग्या फुडें असल्यो वस्तू सांगपाच्यो न्हय की ताका कॅन्सर जाला, हें जाला. म्हणटच ही आतां खबर त्या भुरग्यान आयकली काल ते सामकें भिरांतीन पडलें. आनी मागीर राती म्हाका म्हज्या सिस्टरीन फोन केलो की म्हजी कालिगाची भयण आनी ती अशें आहात, हेल्थ वेन आहा आनी हॉस्पिटलान आहा, तें अशें एडमीट जालां, तें अशें. हांवें म्हणलें शेकी कॉन्टेक्ट जालो त्या माय बरोबर. हांवें म्हणलें तुमकां आयज येवंक जाय जाल्यार येयात, हांव सकाळीं तुमकां अपॉयंटमेंट दितां. येयलीं तीं घरा 10 9:30 10 येयलीं. तांकां तें सांगचे पयलीं कसलीच बरी खबर सांगचे पयलीं हांवें ती ल्हान चलयेक 13 वर्सांची तुमी पळयत जाल्यार ती सामकी भिरांतीन आहली. म्हणजे तुका तुमकां तुमकां कळें दिसतलें की कोणाक सांगलां की तुका 13 वर्साच्या भुरग्याक Yeah, कॅन्सर yeah. जाला, Can अशें imagine that. जालां, आतां तें ऑपरेशन हांगा जावचें ना, तें नेर्वाचेर अशें आहा ती आनी तें कितें Yes. पळयत जाल्यार तें एकदम क्रिटिकल ऑपरेशन. ह्यो सगल्यो खबरो तेच्या वजीर सांगून तें भुरगें आतां एकदम भिरांतीन येयलें. हांवें ताका हालो म्हणलें तें तोंड पासून उठें कोणा इतली भिरांतीन पांय माय येयना मागणें करपाक. आतां पळयात भाव भयणीनो असली परिस्थिती जायत जाल्यार कोण भिरांती ना जाल्यार तांचेर मागणें करूंक जाता? हांव विचारता ना न्हू, ना मागणें करूंक जायना. जाता? कोण भिरांतीन हा जाल्यार तांचे वयर मागणें करूंक जायना. म्हणून सुमार 15-20 मिनटां त्या भुरग्याक हांव फकत बाय माय वजीर टेस्टमनी दितां. टेस्टमनी दितां कितें ताजेर मोर डेंजरस सिट्युएशन टेस्टमनी दितां. आनी जेन्ना टेस्टमनी दीत रावलो 15 मिनटां 20 मिनटां ह्या चलयेचेर हांसो येयलो. तें Praise टेन्शन God. गेलें. आनी ताका हांवें सांगलें ताणें म्हज्या चलयेक ताणें म्हणलें तूं जाणय की तुका जेजून बरो केला म्हणून. जेजू करचो ना, तुका बरें केलां. Already. Praise मानताय God. तोंड उक्तें केलें म्हणलें होय म्हणटा, होय अंकल. आनी मागीर तेच्या उपरांत म्हणलें तूं स्वत मानता जाल्यार तूं कितें म्हणटलें जेजूक? थँक्यू जीजस म्हणूंक लागलें. Oh, 13 wow. वर्सांचें भुरगें 9थान आहा. एकदम हुशार, एकदम हुशार. पूण इतली भिरांतीन आसलें. गोवायकी आयकोन फकत टेस्टमनी आयकोन 15-20 मिनटां टेस्टमनी दुसरे भाशेची कॅन्सराच्यो, ल्युकेमिया पेशंटाच्यो सगल्यो टेस्टमनी पटापट दिल्यो. आनी ताची भिरांत गेल्या उपरांत आतां हांवें म्हणलें म्हज्या मिसेसाक सांगलें चलयेक घे आनी वच वयर वच. बाय माय कडेन उलोवंक जाय म्हजे कडेन सेपरेट पयलीं. मागीर ताका सांगलें बाबा असल्यो वस्तू ताजे वडील डिस्कस करपाक न्हय. भिरांत येता भुरग्याक. भिरांत 13 वर्साच्या भुरग्याक येना जाल्यार व्हडल्यांक येतात. जीं आतां 80 वर्सां आतां 100 Yes. पासून पावतात तांकां सांगितलें जाल्यार टायम येयलो ती रडोंक लागतात भुरग्या भाशेन. होय, ताका होय जाय गं. आनी 100 वर्सां रावपाक. दांतूय ना आजुनी 100 वर्सां जाय ताका रावपाक. आनी 13 वर्साच्या भुरग्याक आतां तूं सांगशी कॅन्सर येयला, हें जालां, तें जालां. काय कितें तें कशी Praise जातलें God. टायम येयला वचपाचो म्हणून? आमी चिंतिना. आमी चिंतिना कितें उलयता तें, कितें सांगता तें, कसल्यो खबरो करता तें. ह्यो खबरो एका भुरग्या वजीर करपाक सारकें न्हय. बरें तें सोड. म्हणटच पांय माय विचारलें तुमकां कोणें कसलें कसलें दुस्मानकाय आहा, कितें आल्कोहोल आहा, कितें आहा? म्हणलें कांयच ना, आमचें सगलें बरें आहा. बरें म्हणलें चल हाडया चलयेक. हाडटा म्हणसर म्हज्या मिसेसान ताकाय मातशें कितें बरी खबर दिली. सकयल येयलें, Praise God. मागणें केलें आनी तेचे उपरांत ही चली सामकी बदलली. ताचे तोंडाचेर हांसो येयलो. Wow. सजमणी दिली ताका की हें काम तुजें जालें म्हणून. आनी
तेजे उपरांत हांगासून गेल्या उपरांत तांकां तो दोतोराचो फोन येयलो बॉम्बेंतल्यान, कित्याक हांगा आमच्या गोंयाच्या दोतोरांक कांय करूंक जायना, ताका बॉम्बे हें केलां आनी दोतोराचो अपॉयंटमेंट बॉम्बे मेळो नासलो. हांगा येना फुडें भायर गेली, डॉक्टराचो फोन येयलो येयात म्हणून, आनी आयज Hallelujah. फ्लायट घेवन बॉम्बे गेल्या ती. Praise God. बॉम्बे गेल्या. हांवें म्हणलें दोतोराक आपलें काम करूनी तुमी फकत सोत मनान बावार दवरात. जेजूच्या गायांनी म्हजी चली बरी जाली, जेजूच्या बरी गायांनी जाली. हांव बरी Praise जालें. ताका पोत्तून सांगलें कितें म्हणपाचें. हांवें म्हणलें तूं म्हणीत राव, दोतोराक आपलें काम करूनी तूं सोत मान, सगळें जातलें. आतां म्हज्यान सांगूंक जायना तुमी डॉक्टरा कडेन वचनाका, तुमी बॉम्बे No. वचनाका. आयजूच देवाचें उतर आयकलां. पळय बाबुडीनो, कितले पाटी हांव मागणें करतना हांव सोत मानता की देवान तें मागणें आयकलें. पूण ज्या कोणाचेर तूं मागणें कोत्ताय तांकांय भावार्थ आसपाक एकदम गरजेचो, वय की ना? Yes, yes, yes. Praise हांवें God. भावार्थ रिलीज केलो, हांवें फेतान रिलीज केलें, एनॉयंटींग रिलीज केलें, तांकां पेकोडी मेळ्ळी. पूण तांकां भावार्थ आसपाक एकदम गरजेचो. Yeah, to आमचो receive that भावार्थ आयज healing. Yes. हांवें ताका सांगलें तुमी जें आयकलां आयज, तुमी केन्ना आयकलां, तुमी भिकाऱ्या भशेन मागणें, जेजू बरो कर, जेजू म्हाका बरी कर, जेजू हें दी, जेजू म्हाका दी, गिव मी माय नेम इज जिमी म्हणून असले प्रेस करतालीं ती. पूण देवान केलां म्हणून ही खबर Yes. कोणाक नासली. आयज ताका कळ्ळी, पटाक करून स्विच ऑफ ऑन केलो, स्विच ऑफ ऑन केलो, हें जाता, भावार्थ येता, ताका टायम लागता. म्हणून हांव म्हणलें तुमी भावार्थान सोत माना की जाला म्हणून, पूण दोतोराक आपलें काम करूनी. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक मागणें कोत्ता, कोणाक उतराची सोद म्हणटा, तांकां सांगिनाका अरे बाबा तूं दोतोरा कडेन वचनाका, मत्तिलीं ती तुज्या Yes. उतराचेर ती सोदमता की तुजो भावार्थ जितलो आहा तांकां आहा ना, ताका वेळ लागता, No. ताका उतर आयकचें पडटा. परिस्थितीचेर आड वचोन देवाच्या उतरान जोईत मेळ्ळे उपरांत तेन्ना भावार्थ वाडटा. नातर आमी आयकता देवाचें उतर, जेजूच्या गायांनी बरी जालीं, मातशें कितें जालें पावले आमी. Praise God. आमी हाफ वे स्वर्गार पावले. हांव नको स्वर्गार पावले, आमी हेमकोणान पावले, हांव नको. पूण आमकां ती आजून पासून एकूय गवायकी ना की आमची परिस्थिती इतली वायट आसली, पूण देवाच्या उतरान दोतोरा कडेन वचनासतना हांवें ती बरी जाली. म्हज्या जिवितांत पळयली. आमी पळोवंक ना जाल्यार दोतोरा कडेन वसात. ना तर दोतोर ना जाल्यार कितलो लोक आतां पुरून मोडटलो आहलो, तांचे म्हयन्याचे मीस आनी वर्साचे मीस जातले आहले. दोतोरा कडेन वसात. पूण एक दीस जेन्ना तुमी देवाच्या उतरान आहात, तें देवाचे उतर प्रॅक्टीस करतात, आतां तुजो भावार्थ इतलो वाडटलो की तुका आतां दोतोरा कडेन वचपाक गरज ना. तुका Amen. आतां Praise God. देवाच्या उतरान पेकोवणी मेळूं शकता. कॅन्सर पासून मारूंक जाता. इतलो भावार्थ आमकां जाय. फकत देवाचें उतर आयकलें आनी बरी जाणवाय घेतली, खूब उतरां घेतली, खूब स्क्रिप्चर हांगा आमची तकली बरी जोड जाली, कांय फायदो ना. तें काळजान वचपाक गरजेचें. द वर्ड शूड गो इन माय हार्ट, द वर्ड शूड बिकम फ्लेश. इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकता हांव, कितले प्रिचरांक आयकता, ताजो कसलोच वालोर ना, फायदो ना. Yeah. कसलोच फायदो ना. तुज्यान 10 वर्सां 20 वर्सां प्रिचींग करूंकय जाता, पूण जेन्ना परिस्थिती वायट जाता आनी तेन्ना तूं उतराचेर तुजी चोत्राय जर तुजें उतर तुजे भितर मास जावंक ना, जालो हितून तुजे 12 सुंकरार 13 ब्रेस्तार तेन्नाच बेडो जातले. मागीर हांगा आपय ताका आपय, त्या प्रिचराक पळय मागणें कर, हें कर, तें जातलें. पूण जो कोण देवाच्या उतरान हा, आमकां तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तें उतर मास जावंक एकदम गरजेचें. आनी तें उतर मास जायना जेन्ना परिस्थिती वायट जाता. मास जाता आमच्या जिवितांत जेन्ना सगळें बरें हा, आमी उतरान रिगून रावता. आनी जेन्ना ती परिस्थिती येता, ती परिस्थिती तुज्या जिवितांत येवपाक पासून ताका पावर आसचो ना. पावर पासून ना, सैतान पावर पासून आसचो येवपाक भितर. कित्याक तुजें सगळें फोर्ट्रेस म्हणटा ते सगळें पॅकिंग सामकें स्ट्रॉंग आहा. पूण आमचें मातशें हलकें आहा जाल्यार तो सैतान येता, मातसो पयसता, करता, जालें आमी उडलीं आमी. आनी आमी खूब जाणांक म्हणटा आमी उतरान हा, आमी हें उतर आयकता, तें उतर आयकता. So true, brother. सगळें हलकें आमचें सांगलें. देखून भाव भयणीनो, तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरून तें उतर आमी पाळून आमकां खूब स्क्रिप्टराची गरज नाका.
आख्खो बायबलाची गरज नाका. जे आमी शिकता ते सामकें सामकें कॉन्क्रीट जावपाक एकदम गरजेचें. एक पाटी कॉन्क्रीट जालें म्हाका कॉन्फिडन्स येयलें. त्याच्या उपरांत मागीर तूं बिल्डिंगां बांद, घरां बांद, बडा 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 बांद मागीर. Praise God. पूण होय brother. आमी Yes. कितें करता, आमकां चड आयकोंक जाय, हें आयकोंक जाय, तें थोडें आयकात, घट करात, कॉन्क्रीट करात, त्याच्या उपरांत पळयात कशें कॉन्फिडन्स जाता. सैतानाक थंयसर तो येतूय जाल्यार ताका अशा खड्ड्यार मारूंक जाता की तो आनी सामकी शेंपडी सकयल घालून धांवतलो. ना तर तो ताका येवपाची गरज ना, तो हू करतलो. जालीं आमी, पावलीं आमी वयर. वयरून सकला हांव नको, पूण पावलीं आमी किचर वाऱ्यान. Praise God. जेजू कारगां. जेजू कारगां. आनी खरी परीक्षा येना फुडें, आमची परीक्षा येना फुडें, आमी त्या परीक्षान पास जायत जाल्यार आमचें प्रमोशन जाता, आमकां स्ट्रायप मेळटा. तो सैतान पळयता, अरे बाबा हो पास जाला, हो बिश्टो सोल्दाद न्हय, हो जनरल, हो ल्युटनंट, हो मेजर जनरल, प्रमोशन मेळटा. ना तर आमी सदांकाल आमचे सोल्दादा भशेन जेजूच्या गायांनी बरी जालें, ताणें परतून घालें, परतून जेजूच्या गायांनी बरी. अरे जेजूच्या गायान बरी जाली तें जालें 20 वर्सां पयलीं, 2000 वर्सां. आतां दुसऱ्यांक बरें करपाक आमी धांवंक जाय. नातर आमची तीच गोवायकी. हें दुखतालें, हें फोडटालें, ही तकली जड जाली, आनी जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं, आनी दोतोरान पिल्लांय दिलीं, आनी ती म्हजी गोवायकी. आमच्या बाय मारियान हॉस्पिटलान घेवन इंजेक्शन जावन दिलें, तें बरें जालें आमच्या जिवितांत. असली आमच्यो गोवायकी. बा भयणीनो, आमकां जाय आतां किंडरगार्टनांतल्यान, नर्सरींतल्यान फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्डान वचपाक एकदम गरजेचें. ना तर आमी थींच आसतले. म्हाजेर रागार जायनाकात. हांव तुमकां मातशें इंजेक्शन दिवंक सोदतां. तुमकां मातशें सोल्दाद खात तुमी सगळे, पूण सोल्दादान मातशें प्रमोशन मेळपाक, फुडें वचपाक एकदम गरजेचें. ना तर आमी थींच उरतले. ब्रादर मागणें कर, सिस्टर मागणें कर. आमी आतां एग्रीमेंट प्रे करया. एग्रीमेंट प्रेयर आनी हें सगळें प्रेयर करपाक गरज ना आमकां. आतां आमी उत्तर आमचे भितर आसपाक जाय, घट आसपाक जाय, कॉन्क्रीट जावपाक जाय जेजूच्या नांवान. म्हाका दिसता सगळीं म्हज्या रागार फुडल्या बुधवाराक कोणूय येवचो ना. आमेन पासून म्हणपाक तयार ना कोण म्हजे. Amen, brother. Praise Amen. God. No, brother, nothing like that. भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, खरें काळजांतल्यान सांगता. सैतानान जो लोक सदांकाल इगर्जेक वेता, मिसाक वेता, तेज करता, नवेनां करता, हें देवस्थपण करता, ताका कसलीच भिरांत ना सैतानान. तो ताका खां येतलो वागा मामा भशेन. पूण तुजे भितर उतर हा जाल्यार, तें उतर तुजे भितर मास जाल्यार, तूं जाता एक आल्कोळ ताका. तो तुजे भितर येतलो, कोण कितें दुस्पट करतलो. पूण तो जाणो तुका दुस्पट करीतय जाल्यार तूं ताजेर असो घेतले बाटल कितें हातान पण सामको ताच्या गोन्नलाचेर मारतले. तो जाणो. पूण प्रॉब्लेम कितें जाणाय भाव भयणीनो, प्रॉब्लेम कितें जाणाय, आमी तें ताजे तकलेर मारपाक आनी ताका सामको जाग्यार बसोवपाक आनी आमचे वाटेन नाका येवपाक नाका जाल्यार आमकां जाय तें उतर आमच्या काळजांत Amen. Praise God. एकदम Yes. गरजेचें. Praise तर Jesus. आमचे सगळें सुपरफिशियल जातलें. सुपरफिशियल म्हणजे कितें, आमी सगमतां कितें जाणो म्हणून खूब उतरां, खूब स्क्रिप्चर जाणो. बाय द कन्सर्निंग फियर एंड वरी, कन्सर्निंग विजडम एंड गायड, कन्सर्निंग दीस, सगळें कन्सर्निंग आमचें जाता सगळें. पूण कन्सर्न म्हणल्यार तें कित्याक आमचे भितर जायना, कित्याक तें उतर फकत आमी उलयता, तें फकत तोंडांतल्यान सुट्टा, तें हांगाच आहा, तें हांगांतल्यान सुट्टा, तें भितरल्यान आसत जाल्यार सैतान म्हणटलो हाचे बरोबरी नाका. कित्याक जेन्ना तो बॉटल घेता, कितें हाताना तें मारता, अरे सायबा आनीक आमची तकली फोडटा, आनी वाटेर वचपाची गरज ना. असली आमी ताका खोट दिवंक जाय. पूण आमी खोट दिता काय, मातशी इलें खटकर केलें तो थिंचरच गेलो, पत्तून येयलो शिमरो, पत्तून येयलो लॉज नासलोलो, पत्तून येयलो. आमी थिंचरच जेजूच्या गायांनी बरी जाली, जेजूच्या गायांनी बरी जाली.
कसली गोवायकी घेवन भाव भयण आख्खे जिवीतभर आमचे जेजूच्या गायांनी बरी करतले आमी दुसऱ्यांक आतां पेकोणी दितले हांव विचारता तुमकां दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. Praise God. Praise God. Praise God. Jesu Karka. Jesu Karka. Flavigi ahlo go testimony. Hello? टेस्टिमनी म्हळ्यार अजून एक Aiko ina. We can't hear you. ऐकून येता सिस्टर? होय येता. होय डिस्टर्बन्स हा या. God. आता ऐकून येता सिस्टर? Perfect. Perfect. Hello? Hey Jesus. ऐकून येता? होय येता. Yep. ऍक्च्युली टेस्टिमनी हांवें एक फावट सांगलोली एक सिस्टर आणि ती तेगे घोवनूच तेगे 2 चेडे धाकले आसतना चल्लोलो आणि ती म्हणटाली की जायत कोश्टां जिवीत काडलें हें लायक एकलें तेंका वाडोयलें and we can understand like एक सिंगल पेरंटाक कितू ट्रबल कोश्ट आसताय ते सो ती एश कोन केन्ना मुडी आनी ती एक टीचर सो तेगे मस्त मागीर ती आपल्यागे गोर वयर काडून सोदताली पोन्ने गोर आहा ते न्यू करपाक आनी जायत आडकोड येयले मग तें एश कोन जायते म्हाका सद्दां 7-8 months पयलीं सांगलो हें आनी तेदो हांवें शेअर केल्लें सो ती सांगताली जायत आडकोड येताय NOC मेळना आनी कित कितें सो त्या टायमार ते हांवें हेंच लायक कित स्वता आहा तें सांगलोलें आनीक ती सारकी निराशी आसताली जायत ऑब्स्टेकल्स येताय म्हूण सो हांवें ते जेजूक लायक जे स्वत आमकां कळटा तें हांवें ते दिलें की कित जेजून गॉड इज फॉर अस म्हूण हें सगळें सांगिल्लें आनी स्क्रिप्चर्स दिता हांव ते केन्ना म्हणटा ती हांव वाज पंचायतां वयता कितें देन आय वूड से आयजाया 45 2 and 3 दितालें आनी डिफरंट द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन द पर्सन युअर मीटिंग म्हणजे हे स्क्रिप्चर्स दिता हांव ते आनीक मागीर ती कितें म्हणूंक लागली जें घोराक कितू म्हयनो लागताय ते मिगे विदीन फ्यू मंथ्स तें घोर वयर येयलें म्हूण आनी आज ते मिजोगडो आसेल मुस्ता हाजी तेन मेसेज धाडली की केशें आहा तूं फॅमिली केशें आहा आनी म्हाका तुजो जायत उगडो आसात म्हूण सो हांवें विचारलें तुगे आतां घोर कंप्लीट जालें बिकॉज तेगे वोद उरलें मातशें करपाचें वयर टॉप पार्ट मागीर ती म्हणूंक लागली जेजूगे बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड देवानी आमगे सारको ऑलमायटी गॉडानी हें केलें म्हूण मिगे घोरां चिंतून ते भाशेन कंप्लीट जालें म्हूण आतां थोडेंशें बेश्ट भितर बारीकशें काम उरलां बट घोर कंप्लीट जालें म्हूण आनी जेदो मिजे कोश्ट येताले म्हाका फकत एक उगडास येतालें की तुवें कितको सांगलोलें देवागे उतर कन्फेस करपाचें तेगे उतरां बिलीव करपाचें आनी कित कित सांगिल्लें तें प्रॉमिसिजान आनी देवागे उतरांनी मिगे थिंग्स चेंज जाताय सिच्युएशनूच चेंज जाता वेन आय बिलीव इन हिज वर्ड सो जेजू आर्गा म्हाका कितू जॉय दिसलो की देवागे उत्तर ती घेन काम जालें ओ इज मेलो तेसो न्हय ती आज पुसा सांगता की देवागे उत्तर कितू लायक सिच्युएशन्स मिगे चेंज कोतमो वेन आय फोकस ऑन हिज वर्ड सो बरें दिसोलें शेअर करून सोदता हांव बट या Praise धाकली God. टेस्टिमनी पाटी सो Praise जेजू Jesus. कारगा गॉड इज एन ऑसम Jesu गॉड Kargam. Jesu Kargam. Jesu Beautiful. Kargam. Beautiful. Beautiful. What a mighty testimony that is. Beautiful. Praise God. Jesu Praise Kargam. God. आणि ती टीचर मिगे चोडागे इस्कला न्हू ती टीचर आतां ती रिटायर जायन गेली हेच वर्साक रिसेंटली सो म्हाका एक बरें दिसलें की ती टीचर जायन बरें तें आयकोन घेयलो म्हूण तेन्ना कितें सांगलो तें आनी ती कितें म्हणटा आज एक लायन बरयलें तें वेन आय सी माय हावस आय रिमेंबर यू म्हूण मिगे घर Praise तयार जालें God. तें I remember you म्हणटा ती Praise but all God. glory to God नॉट अबाउट मी
बट ते उतर सगळें देवागे ते उतर आहा मग म्हाका बरें दिसल ते गेलें. शी वॉज गिविंग Praise ग्लोरी टू God. गॉड. हाय फ्लावी Yeah. तिका ते घर पोवन तुजी याद येता जाल्यार ताका सांग आता तुजें नांव घाल म्हणून त्या घराचेर. Praise God. बेश्टे रिमेंबर जायना, नांव घाल म्हूण सांग. होय कोलंबिया म्हण. And she must glorify God also, no, brother. She should come and glorify God. अरे बाबा टेस्टिमनी दिली, ग्लोरिफाय गॉड झाले, पण नाव घाल म्हूण सांग. म्हाका सर्गीच्यान दायज मेळ्ळो ब्रदर आनी तेज आनी हें सगळें गरज ना. जेजू कारगांव, जेजू कारगांव, कारगा जेजू कारगांव. जेजू ब्युटिफुल, कारगा. ब्युटिफुल Thank you, टेस्टिमनी. Jesus. Praise God. आणि कोण आहा? Sister, how is it? Oh, Baba, go ahead. Sister, डेरेक सांग बाबा, मातसो आयकोंक जायना तुजो. खीण ऐकू येना, आयकता? या. बरें ऐकू येना बाबा. बाबा भायर आय तूं, घरा आय तुजो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. He's at work, brother. He said he's on his break. हा, ओके ओके. उलय रे बाबा. डेरेक उलय उलय उलय. केसर नागरी जाते नका. hello? या उलय बाबा. येस येस, आयकोंक जाता. Disturbance असतो brother. Hello? डेरेक तू आयकोता, आमी आयकोता तुका. स्पीक Okay, स्पीक. okay, brother. Brother, झाले तू येऊची पहिले हवं ती. म्हणजे ते इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर मध्ये एक लंब असेल मग सारखं त्रास होता इतका त्रासला बहुत बडं दुखायला येतं. आहे मागे यावं त्याचे रेडी टाकलं रेडी मला आपणाच मागी आता सध्या त्याचे लांपाचे बॉल धरून हेजू नाव नाव शिराप म्हणून प्रे करीत राहील. नन गद्द हांव मागी मोदें हांव विसरलो प्रेयर करताले पूण आतां हें बेश्टो हात लायलो 1-2 वीक जाले पयलीं लंप गेलो आनी मातशें दिसता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी आतां तो मातसो उलो गजत हांव म्हणटूच दोतोरा कडेन वचनासतना लांब गेलो. ना लांब गेलो ब्रदर. दोतोरा कडेन वचनासतना. ना ना हांवें जीपी अपॉइंटमेंट घेवन आसलो. आतां अपॉइंटमेंट घेतलोय तूं? ना ना आनी आतां घेवपाची गरज ना. ना ना Thank you, Jesus. जेजू Wow. कारगांव. आनी एक ब्रदर 2 येयले एक शोल्डराचे आहा मातसो फेल शोल्डराचे एक आहा हुई ब्रदर. हा, शोल्डराचे एक आहा हुई न्ही रे. शोल्डराचे काय शिराप घाल. हो ते काय स्वतः घालता. आणि ब्रदर जोनसा क्लासवर येलो तेन्ना जोनसा सॉरी ते ऐकलं ना. डेरिक तुझी पहिली टेस्टमनी मातशी आयकली, पूण ह्यो सेकंड टेस्टमनी तुजी सामकी मातशी गाबळ जाल्या. चड डिस्टर्बन्स आहा. इयरफोन्स काढ आणि चोयना जाल्यार. इयरफोन काढ आणि सामको डायरेक्ट उलय, डायरेक्ट उलय. इयरफोन काढून आनी येयना ब्रदर. हा, आता क्लियर जालो. आत क्लियर आहा या. हा जालो. मग ते सेकंड लंप पेनफुल येतो दादा ऐकू येतं? येस येस, उलय बाबा उलय. आणि ब्रदर जोनस
Agreement prayer. Was it ना रे ऐकूया ना, काढ ते इयरफोन काढ. Praise Jesus. डेरिक तुझ्यान एक काम करूंक जाता. एक काम कर, व्हॉट्सएपाचेर तू मातसो उलय, मेसेज धाड, हांव मेसेज घालता. Okay. कित्याक आयकोंक जायना, इट इज ब्रेकिंग अप. प्रेज गॉड. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम, नो Praise प्रॉब्लेम. God. Praise God. जेजू कारगा. Arkanjisuk. आणि कोण हा? Jesus. जेजू कारगा. ब्रदर हांव ती टेस्टिमनी सांगता न्हू, ती टीचर गेली तेगे आनी एक म्हाका बेश्टे उगडास आसलो. आय थॉट आय विल शेअर. ती आनी कितें सांगताली ते मागीर कितें जालें, फॉर्मेलिटीज तेगे सगळे क्लियर जाल्यो. कितें आडकोळ येताल्यो त्यो बांदपाक. मागीर दुसरें म्हणून लागोल ती म्हाका फंड्स नाय. आय डोंट नो मुगे फंड्स खुंयसो येतले ते. आनी हांव तरी म्हणजे मुगे सोयरीं तितली नाय अशी. आय कांट सी एनी सोर्स. मागीर तेदो हांवें ते उगडास केलें की सोर्स आमगे कोणो देव. लायक एन आय लायक ते 4:19 फिलिपियन्स 4:19 दिल ते. God supplies all your needs and then supply केल म्हणून. सो वॉट हांव ते एक डिफरन्स तेन म्हाका सांगलोलें की म्हाका कळ्ळें मू आतां की गॉड हॅज ऑलरेडी डन. पयलो हांव नॉक आहलो मुये की देवान ऑलरेडी केल मुये सगळे तयार केल म्हणून. सो दिस म्हाका ते सदां आय नेवर न्यू दिस म्हूण जेजू वारगा. सो ते देखून त्या स्क्रिप्चराचेर ती दोन रावली फिलिपियन्स 4:19 की तो मिगे सोर्स आनी तो प्रोवायड कोतलो केशे म्हूण. लायक इट्स ऑलरेडी डन, हीज डन इट फॉर मी म्हूण. आनी ती म्हणून लागली की हांवें चिंतू ना त्या सोर्सान म्हाका पयशे दिल म्हूण. सो आय जस्ट वॉज रिमाइंडेड बिकॉज ती अमेज जाल्ली की हांवें कोणाको एक्सपेक्ट Praise करूं ना, God. ती म्हाका फंड्स घेवन येयल्ली म्हूण त्या दोना. आनी मागीर फटाफट तेगे कामूय मातशें मुखार वयतालें बिकॉज द फंड्स हॅव कम इन. No, so I was just reminded of this ki she was amazed ki तेन सांगलें की हांव केन्ना नॉक आहलो म्हूण की he has already done it म्हूण. and हांव फकत मागोत रावता म्हूण, लायक हाव आम नॉक आहली न्हू ते भाशेन. Yeah. So praise God. Give me, give me, Yeah. give me. Praise God. Praise God. जेजू म्हणटा न्ही, आमी जेन्ना एका दोंगरा कडेन उलयता तो दोंगर पयस वेतलो, वय की ना? होय ब्रदर. म्हणटच आमी जेन्ना आमचें तोंड उक्तें कोत्ता आमच्यान आमचे दोंगर जे आहात ते आमच्यान पयस व्हरोंक जाता, वो आमचे दोंगर जे ल्हान आहात ते आमचे व्हड दोंगर करूंक जाता आमच्या उतरा वरवीं. आमच्या उतरा वरवीं आमच्यान आमच्या दोंगरा कडेन उलोवंक जाता आनी दोंगर दोरयान वेता, पयस वेता, आमचे दोंगर पयस जाता. पूण त्याच तोंडान आमच्यान एक ल्हान फातर मातशी ल्हान आळकोळ आहा, पूण आमच्या उतरा वरवीं आमच्यान त्या ल्हान आळकोळीक एक व्हडलो दोंगर बांदूंक जाता, वय की ना? होय ब्रदर. दोनूय वाटेन चलता, दोनूय वाटेनी चलता. देवाचें उतर म्हणटा कोणय आपले ह्या दोंगरा कडेन उलयत आनी म्हणीत उठ आनी दोरयान वच, वय तें जातलें. पूण आमी केन्ना कितें करता, जेन्ना परिस्थिती वायट जाता, परिस्थिती आमी जाणो की दोंगरा कडेन उलोवंक जाय, पूण थोड्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें घडटा, मातशी ल्हान वस्त, मातशी ल्हान वस्त, आनी आमी आतां ताका इंग्लिशीन म्हणटा मेकिंग अ माउंटन आउट ऑफ अ मोल हिल. English, that is the statement, mountain of a molehill. केन्नाय आमच्या जिवितांत कितें सादारण सामकी स्मॉल, पूण जेन्ना आमी उलयता आनी तें आमी सांगूंक सोदता आमी ताका एक ल्हान वस्तूक इतलो एक दोंगर बांदता. आनी आतां आमी आमच्या जिवितांत जो दोंगर आमी पयस करूंक जाय तो आमी दोंगर व्हडलो कोत्ता. आतां आमच्या जिवितांत कितें घडटलें, आमीच दोंगर केला, दोंगर नासलो, आमीच दोंगर बांदला, आतां कितें जातलें? त्रास जातले आमच्या जिवितांत. देखून आमच्या ह्या तोंडांतल्यान, आमच्या जिबेंतल्यान आमच्यान दोंगरा कडेन उलोवंक जाता आनी ल्हानूय आसूं फातर कितें आडखळ आसा ती आमच्यान खबर करूंक जाता. देवाचें उतर, mountains melt like wax. Amen.
Mountains God. melt like wax in the presence of the Lord. Hallelujah. देवा उजीर सगळी खोडपां आहात ती सामकी तुटून वतात. पूण हे Amen. तुटून वचपाक सामकें काबार जावपाक तो पावर हा आमचे जिबेचेर. Arkanchi Suk. Wow, brother. Awesome. Yes. हे Thank you, जिबेर Jesus. सगळो पावर हा. वय देवाचें उतर म्हणटा बरें हा आमच्या डोंगरा कडेन उलोवंक जाता. पूण कितले फावटी जे नाच कांयच ना तिचोर आमी दोंगर बांदता आमच्या उतरा वयल्यान. Praise God. Correct, correct. Yes. आमी दोंगर बांदता ना थिंगा. That's true. Praise Jesus. Awesome. जेजू कारगा. जेजू कारगा. चल कमेच करूया न्ही बाबा. बरें जेजू कारगा. जेजू कारगा. म्हणटच आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी शिकताले कितें शिकताले आमी कालच्या बुधवारा दीस म्हाका याद दियात तुमी कितें आमी शिकताले कालच्या बुधवारा दीस. आमी निमाण्या दिसांनी आहाय आनी दर एक उतराची जोडटी दिवपा पडटली आनी एंटी क्रायस्टाचेर उलयली आमी आमचे भितरी तो केन्ना. जेजू कारगा म्हणजे निमाण्या काळार आमी जाणो की कोण येतलो एंटी क्रायस्ट येतलो. आमच्या उतरांचेर आमी चोत्राय धरपाक एकदम गरजेचें. म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी पळोवया आमी परतून ह्या निमाण्या काळाचेर आमी शिकोया. कित्याक आतां जाणाय भाव भयणीनो जेन्ना आमी निमाण्या काळा विशीं आमी शिकोयना कितें जाता ज्या भाशेन नोआच्या टायमार अशें घडलें कितें घडलें नोआ थंयसर आपलें आग बांदीत आसलो आनी लोक म्हणटालो आनी कितें रे पिसो लोक काजार जातालो हॉलां बूक करतालो पाद्री कोडे वेतालो बातीस करतालो बर्थडे पार्टी करतालो आनी घरां बांदतालो बिझनेस एज युजुअल. अरे तो पिसो कितें बांदता रे कितें आड बांदता रे तो आमकां घोवया मरे तो मातसो स्क्रूल डील जाला तो तिचो दोरया कोडे बांदिना दोंगराचेर बांदता मातसो सुटला. पण आयज भाव भयणीनो लोक आमकां सुटला म्हणीत लोक आमकां ह्या संवसाराचो लोक ना म्हणीत पूण आमी जाणो काळ कसलो तो. आमी जाणो पवित्र आत्म्याच्या आदारान की आमी किच्या काळार आमी जियेता ती हो जावन आसा निमाणो काळ आनी देखून आमची तयारी हांव तुमकां सांगता. तुमी आतां समजा नातालां फुडल्या म्हयन्यान आहात नातालांच्या पयलीं एक म्हयन्या पयलीं कितें कॉमेस जाता आदवेंताचो वेळ कॉमेस जाता जाणो तुमी वय की ना. जेन्ना नातालां जाता ताचे पयलीं आदवेंत करतात आमी. समजा पास्कांची परब आहा ताचे पयलीं आमी पास्का कोरेजमाचो वेळ करता म्हणजे आमी सगळी तयारी करता पास्कांच्या परबेक आमी तयारी करता नातालांचे परबेक. पूण लोक कितें म्हणटा नातालांचे परबेक न्ही रे जेजू येवपाचो आहा देखून आमी तयारी करता म्हणून आमची तयारी केन्ना जाता एक म्हयनो जेजू जल्माचे पयलीं आनी आमी म्हणटा तयारी करता जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची. फकत जेन्ना आदवेंताचो वेळ येयलो जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता आनी आख्खो वर्स जें आसा तेन्ना आमी आदवेंताची वायट पडून आसा वय की ना. आमची तयारी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची फकत आदवेंताच्या वेळार आमी तयारी करपाची ओ आमी आमची तयारी सदांकाल आसपाची. सदांकाल वय की ना सदांकाल आसपाची. म्हणटच जेजू आयज आमकां आमी मातुवाचो 24वा विसवोर वोड चाळ पळोवया. मातुवाचो मॅथ्यू 24 वर्स नंबर 4 वाचूया कितें जेजू म्हणटा तो. 24वा विसवोर वोड 24 न्ही जॉन मॅथ्यू 24 मिस्टेक जाली म्हणजे आमचे भाशेन सांगता. मॅथ्यू 24 वर्स नंबर 4 तुमी आयकात
हांव सांगचे पयलीं मातवाचो 24वा विस्वोर आमकां जेजू त्या 24वी वोडीन सांगता कितें घडटलें निमाण्या काळार. ही जेजू आख्खे 24 वोडीन आमकां सांगता. पूण आमी आयज आमची चोत्राय ह्या 4थी वोडीन धरया. जेजू कितें म्हणटा 4थी वोडीन? आनी पोर्तिपाळून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटोयना जावंक सोत्रायेन रावात. परतून वाचूया. आनी पोर्तिपाळून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटोयना जावंक सोत्रायेन रावात. तुमकां कोणें फटोयना जावंक सोत्रायेन रावात. सारकें मू? ही जेजूची उतरां मू? तुमकां कोणें फटोयना जावंक सोत्रायेन रावात. कोण आमकां फटयतलो? कोण आमकां फटयतलो म्हणजे भाव भयणीनो? जेजू मानना तो एंटीक्राइस्ट. एंटीक्राइस्ट संसारी मनीस. संसारी मनीस. बरें, परतून वाचूया. कोणा नॉलेज ना तो न्ही ब्रदर. जेजूची ओळख ना तो. बरें बरें बरें. परतून वाचूया. परतून तुमची चोत्राय त्या 24वी वोडीत धरा. जेजू म्हणटा पळय प्रश्न कितें आसलो 3री वोडीन. तो ओलिवेत दोंगरार बसून आसलो तेन्ना एकवडे येवन शिसांनी ताचे कोडे विचारलें. ओके. विचारलें जेजूच्या शिसांनी जेजूक विचारलें. कितें विचारलें? हें केन्ना घडटलें तें आनी तुज्या येण्याची आनी काळाची शेवटाची खुणां कोण ती आमकां सांग. म्हणजे ताचो प्रश्न सामको डायरेक्ट आसलो. कितें जेजूचे शिस कितें विचारूंक सोदताले? पळय म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू पयले फावटी येयल्लो. जेजू पयले फावटी येयल्लो. तो दुसरे फावट येवंक ना. आतां समजा बाय मारिया तूं आतां ऑस्ट्रेलिया हाय, पर्थ हाय. हांव आतां तुज्या घरा येता म्हूण सांगीत जाल्यार हांव सांगता तुका गोंयांत हांव पर्थ येता, ऑस्ट्रेलिया येता देवाचें उतर परगट करपाक. आयकताय तूं? ब्रदर. आतां हांव पयले फावट थंयसर पावलां. तूं आतां म्हाका सांगतली तूं दुसरे फावटी केन्ना येताय तो विचारतली. आतां हांव पयले फावट येयलां, हांव कितें सांगता तें आयकतली, पळय की ना? पूण आतां जेजूचे शिस जेजूक विचारतात, अरे बाबा तूं आतां येयलाय बरें हा, आतां तूं आमकां कितें सांगताय तें बरें हा. पूण तूं आतां दुसरे फावटी येतलोय शेवटच्या वेळार कसली खुणां दिसती पडटली तुमकां दिसता? शिस जेन्ना विचारताले ते आपल्या आमी म्हणटा तकलेन बरो आहाय मरे तूं? होय सारकें. प्रेज गॉड. हांव आतां हा तुमच्या हुजीर. हांव तुमकां आतां खूब वस्तू सांगूंक सोदतां आनी तुमी म्हाका दुसऱ्या येण्याची खबर आतां म्हाका तुमी विचारतात. सुटल्याय रे तुमी अशें म्हणलां जेजून? ना, म्हणूंक ना. जेन्ना तो पयले फावट येयल्लो तो येयल्लो आमचो सरवंडार जावन. तो शांतीचो राजा जावन येयल्लो. तो आमकां देवाच्या मोगाची खबर सांगपाक येयल्लो. तो आतां आमची सरवण करपाक येयल्लो. तो आमकां आपलो देवाचो मोग देवाची काकूट दाखोवपाक येयल्लो. पूण तो सांगतालो कितें सांगतालो की एक काळ येवपाचो आहा जेन्ना तो पोत्तून येतलो. जेजूचे शीस जाणो आसले की जेन्ना जेजू दुसरे फावटी येतलो ते जिवे आसतले ना. पळय म्हजे भाव भयणीनो, जेजू आतांच हा तांचे बरोबर. तो वेता आनी येना म्हणसर ते मरोन वेते मरून गेले. सारकें न्ही? होय ब्रदर. जेन्ना ताणी हो प्रश्न जबाब ताणी हो प्रश्न विचारलो. तूं बोंद जाता ब्रदर. वी कांट हियर यू. We cannot hear you. Praise.
No voice. Yeah. माझी रेंज एपा वयता. ना brother, ऐको येना. You're speaking, but we cannot hear you. Is he there? Oh. आहात. Aha. Brother, we didn't hear you. Oh. Praise God. Brother. Hello? He's still talking, I think. Praise God. No. We didn't Brother, hear ना you. ऐको येना. तू उलोयता म्हणल्यार काय ऐको येना. ना सिस्टर ऐकूंक रेंज येता? एपा आता वयता. आता येले. आता येयले? होय Yes, brother. yes. Loud जेजू and कारगा, जेजू कारगा. Jesu पळय Karka. हे पावस पडटा, वारें मारता आणि Okay. वायफाय Praise मातशें God. डावन जाला. हांवें आतां हॉटस्पॉटाचेर घातलां. जेजू कारगा. Jesu Karka. जेजू कारगा. म्हणटकच हांव सांगूंक सोदतां भाव भयणीनो, जेन्ना शिसांनी जेजूक विचारलें, कितें विचारलें? तुज्या पुतून येण्याची खबर सांग विचारली, वय की ना? होय. त्या शिसांनी प्रश्न कितें विचारलें? हे हें केन्ना केन्ना घडटलें? घडटलें तें? आनी तुज्या येण्याची आनी काळाची शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. Praise God. तुझे भाव भयणीनो, जेजू तांच्या फुडें बसला, तांकां तांचे कडेन उलयता आनी ते म्हणटात, तुज्या येण्याची आनी काळाच्या शेवटाची खुणा कोण ती आमकां सांग. म्हणटच जेन्ना तांकां ही खुणा जायली ओ कितें घडटलें शेवटाच्या वेळार, तुमकां दिसता हो प्रश्न ताणें तांकां जबाब मेळपाक दिल्लो ओ तुका आनी म्हाका हो जबाब मेळपाक दिल्लो? आमकां. आमकां. कित्याक आतां कितलीं वर्सां जालीं जेन्ना हो प्रश्न विचारलो आनी जेजून जबाब दिल्लो? 2000 वर्सां जालीं, वय की ना? होय. तुम्ही आयकता कितें सांगूंक सोदता? आर यू लिसनिंग व्हॉट आय एम सेइंग? Yes brother. Yes, brother. जेन्ना आमी खूब पाटी प्रश्न विचारता, पूण जेन्ना आमी प्रश्न विचारता, तो प्रश्न आमकां जबाब जाय, आतां आमी आमचें जिवीत बदलूंक वो आमकां तें कितें आमच्या जिवितान सारकें तें करूंक, वो आमी प्रश्न विचारता कित्याक आमकां जाय सुमार 100 वर्सांनी वा 2000 वर्सांनी आनी 1000 वर्सां कितें जातलें तें ताची खबर घेवप. ताचो फायदो आमकां कसलो? म्हाका जाय जो प्रश्न हांवें विचारला ताजो जबाब म्हाका मेळपाक. कित्याक ह्या वेळार म्हाका म्हजें जिवीत बदलपाक आनी म्हाका जेजूक येवकार दिवपाक गरजेचें. म्हाजी तयारी जावपाक एकदम गरजेची, वय की ना म्हज्या भाव भयणीनो? Yes. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. Praise God. जेन्ना आमी प्रश्न विचारता, म्हजें कारण एक प्रश्न विचारपाक कित्याक? वाय डू आय आस्क अ क्वेश्चन? म्हाका फकत 20 सेकंद दियात, फकत 20 सेकंद दियात प्लीज. Okay brother. So what is the reply? Question कितें ब्रदराले? Who is तसो आतां आन्सर थिंगा आहा म्हूण फॉरवर्ड. आनी पोर्तिपालून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फोटोयना जावं चोत्रायेन रावात. जेजू कारगांव. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. जाणे हांव जेन्ना ल्हान आसलो, इस्कॉलान आसलो, सो 6th क्लासान, म्हज्या टिचरीक, तो एक टिचर आहलो, मॅथ्स टिचर, ताका कितें जातालें? हिकअप्स येताले. हिकअप्स जाणे हिकअप्स म्हणजे कितें? होय. ना. म्हणटच लोक भुरग्यांनी कितें म्हणलें? टिचर तुका आमी उदक हाडटा. तो म्हणलो ना उदक हाडनाका म्हाका, तुमी मातशे ओगी रावात आनी हांव तुमकां शिकयता कशे भाशेन हे हिकअप्स बंद करपाक जाय ते. म्हणून ताणें कितें सांगलें? जस्ट होल्ड युअर ब्रेथ.
तुम्ही ब्रीथ करू नका. होल्ड युअर ब्रेथ फॉर 20 सेकंड्स. आणि त्याने 20 सेकंड्स ब्रेथ होल्ड केलो आणि ऑटोमॅटिकली ते हिकअप्स गेले. बिकॉज हिकअप्स इज इनवॉलंटरी मसल्स. जेन्ना म्हजो ब्रेथ होल्ड करता, ब्रीथ करिना, नाक बंद करता, ब्रिथींग बंद करता, 20 सेकंडान हिकअप्स बंद जाता. देखून हांवें तुमकां सांगलें मातशें म्हाका टायम दियात. हांवें ब्रेथ होल्ड केलो, हिकअप्स गेले. जेजू कारगां. जेजू कारगां. बरें. जेजू कार. कित्याक उलयतना बूक 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 जाता आनी उलोवपाक त्रास जाताले. हांवें उदक घेतलें. मागीर हांवें चिंतलें अरे बाबा हें उदकान जावचें ना. हें आतां हाका जें म्हज्या टिचरीन सांगलेलें हांवें तें सदांच कॉल करता तें केलें. Awesome. जालें. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू Wow. कारगां. जेजू Praise कारगां. God. बरें. हांव कितें सांगूंक सोदतालो, जेन्ना शिसांनी जेजूक सांगलें तूं आतां पोत्तून येतलोय आनी कसली खुणां दिश्टी पडटली आनी कितें जातलें तें आमकां पयलें सांग. पूण तांकां सांगूनय भाव भयणीनो कसलोच फायदो जावचो नासलो. कित्याक जें घडपाचें आहा जेजूचे शीस आहात ते पळोवपाक ना ते असपा लागले. Yes. आमी आसां. आतां थोडी म्हणटली ब्रादर आमी आसा आमकां नाका पळोवपाक. 2000 वर्सां जालीं आमी मरण येतलीं. केन्ना येतलो. लोक येता म्हणटात केन्ना येतलो. सारकें. होय ब्रदर. प्रेज गॉड. सारकें न्हय. सारकें. हांव भाव भयणीनो तुमकां सांगूंक सोदतां, तुमी खरेपणी देवाचें उतर शिकलेल्या जाल्यार शिकतात जाल्यार पोत्तून मागण्यांनी तुमी वेळ काडटात जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो सांगतलो की जेजूचा पोत्तून येवपाचो वेळ लागीं पावला. हारकांचे सुख. प्रेज गॉड. लागीं पावला. हांव नको 1 वर्स 5 वर्स वा 10 वर्सां हांव नको. कित्याक जेजून सांगला हांव नको. पूण ताणें सांगलां तो येवचे आदीं कितें घडटलें तें, कितें जावन आसा ती खुणां ती आमकां सोबे माजात दिश्टी पडटात. सोबे माजार आमकां प्रेज गॉड. सगळ्यांक दिश्टी पडटात. आनी भाव भयणीनो कालच्या बुधवार दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें ह्याच 24 वडीन की जेजून सांगलें खूब वस्तू घडटल्यो, झुजां जातलीं, हें जातलें तें जातलें. पूण ह्या 4थी वडीन जेन्ना जेजू शिसांक सांगता ते विचारतात कसली खुणां दिश्टी पडत. तो म्हणटा कितें म्हणटा पळय जेजूचो जबाब कितें तो. जेजूचो जबाब कितें. तो म्हणटा तुमकां कोणें फोटोयना जावं चोत्रायेन रावात. तुमकां कोणें फोटोयना जांक चोत्रायेन रावात. कित्याक सोबार जाण म्हज्या नांवान नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, तुमी समजतात एंटी क्रायस्ट येतलो, तो शिंगाचो येतलो, तो जेजूचेर आड उडयतलो, तो जेजू म्हणटलो जेजू ना हांव जावन आसा क्रिस्त. ना भाव भयणीनो तुमी चुकल्या. पोत्तून ती 5वी वड पळयात. कित्याक सोबार जाण म्हजें नांव घेवन आनी आपूण क्रिस्त म्हूण येतले. तुमी समजतात की जो कोण म्हणटलो हांव एंटी क्रायस्टां तो जेजूचेर आड उलयतलो. ना भाव भयणीनो तो जेजूचेर आड उलोवचो ना. तो तुका दाखयतलो की आपूण क्रिस्त म्हणून. तो दाखयतलो की जेजूच्या नांवान सगळें उलयता म्हणून. तो सांगतलो की तुका जेजूच्या नांवान अजापां करतलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो तो जेजूचें सोत उतर शिकोवचो ना. तो तुमकां फटयतलो. तो लोकांक फटयतलो. म्हणजे कालच्या बुधवार दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें कितें सांगलेलें 2 फोन आसात जाल्यार एक चायनीज फोन एक एप्पल फोन. ते दोनूय फोन सारके दिसतात वय की ना. जो चायनीज फोन हा आनी जो एप्पलाचो जेन्युइन फोन हा दोनूय फोन एप्पल फोना भशेन दिसतले. पूण हांव तुमकां सांगता दोनूय फोन दिसपाक सारके दिसतात. एकलो अजापां कोत्ता दुसरोय अजापां कोत्ता. आनी भाव भयणीनो
जेन्ना तो अजाबा कोत्ता एकलो जो कोत्ता खरे जो क्रिस्ताच्या नावान कोत्ता तो जेजूच्या नावान कोत्ता आणि दुसरो तुका दाखयता पूण क्रिस्त म्हूण पूण सैतानाच्या पोदवेन तो अजाबा कोत्ता. Praise God. Praise Jesus. हांव नको तुमी समजले कितें म्हणटात तें. वय वय लोक brother. अजाबा आनी खुणा पळोवंक सोदता आनी जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें नांव घेवन येतलो. आतां भाव भयणीनो हांव तुमकां आमी मातशी टॉपिकान मातशी डीप वेतले देखून तुमी मातशी कान दिवन आयकात कित्याक ही टॉपीक बेश्टी अशी शिकोवंक जायना एकदम डीप टॉपीक. हांव कितें सांगूंक सोदतां जो कोण जेजूच्या नांवान येता तो जेजूच्या नांवान खुणा कोत्ता अजाबा कोत्ता मिलाग्री कोत्ता की ना. जेजून सांगलां जो कोण म्हजें नांव घेता म्हज्या नांवान तो खुणा दिसती पडटली. तो सैतानाक तो देंवचार काडटले, बेऱ्यांक कान दितले, जे कुड्डे आहात तांकां दोळे दितले. म्हणजे जेजूच्या नांवान ही खुणा दिसती पडटली. वय की ना. वय brother. हय. पूण थोडे हात आतां इग्रोज मातेन जो म्हणटात हांव जेजूच्या नांवान येयलां, जेजूच्या नांवान हें सगळें हांव शिकयतां, जेजूच्या नांवान हें सगळें देवस्पण कोत्तां, पूण तांच्या कडसून कसलींच खुणा आनी कसलींच अजाबां दिसती पडनात. तुमी आयकता ना कितें सांगता तें. एकलो जो कोण भावार्थी हा तो अजाबा आनी मिलाग्री जेजूच्या नांवान कोत्ता. एकलो हा सगळें कोत्ता जेजूच्या नांवान. आपूण म्हणटा आपूण क्रिस्ताच्या नांवान सगळें कोत्ता पूण कांय अजाबा कसली खुणा कसली दिसती पडना. COVID-19 येत जाल्यार सामके हुंदरा भाशेन सामके कुडीन लिपून रावतात. सोजमना कितें म्हणटात तें. भाव वय भयणीनो brother समजा. आमी सजमत जाल्यार जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता. जेजू आमकां सांगूंक सोदता तो म्हणटा निमाण्या काळार खूब लोक ताच्या नांवान येतलो आनी लोकांक फटयतलो. आतां तुका आनी म्हाका फटोवंक जाय जाल्यार आमी कशीं फटवतलीं. आमी वचोया जाकोबाचो पयलो विस्वोर वोड 22. जेम्स चॅप्टर 1 and verse number 22. वाचूया. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकांच फटोवं नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. म्हणटच जाकोब पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हणटा देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटयना नाकात पूण देवाचें उतरा प्रमाणे चलात. म्हजो प्रश्न म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां म्हज्यान म्हाकाच फटोवंक जाता. आतां हांव तुमकां देवाचें उतर शिकयतां. वय की ना. बुधवारा दीस तुमी बरयतात आयचें उतर आसतलें भाव विन्सेंट शिकयता. आमची बाय नेटी म्हाका सुमार 10-12 पासून ती आमंत्रण येता भाव विन्सेंट शिकयतलो म्हणून. Praise God. सारकें. वय. जेजू कारगांव. आतां हांव येयलो हांगा आनी तुमकां उतर शिकयलें. सारकें. वय brother. हांव शिकयता म्हणून म्हज्यान तुमकां फटोवंक जाता. ना. वय जाता. वय बाय जोनिना म्हणटा ना, बाय मारिया म्हणटा वय. हांव विचारता बरें म्हज्यान तुमकां कशें फटोवंक जाता. आतां जबाब दिवया. तुमी म्हणले हांव जेन्ना हांगा उतर शिकयता पळयात म्हज्या भाव भयणीनो. रॉंग डॉक्ट्रिन. ना रॉंग डॉक्ट्रिन्स ना रे बाबा. रॉंग डॉक्ट्रिन्स तुमी आतां सगळीं आतां उतरान आहात. तुमकां आतां कोण रॉंग डॉक्ट्रिन शिकोवंक जाता. आमची बाय मारिया आतिली बॉडी घेवन म्हणटा हांव टिचर तूं आनी कितें शिकयता रे.
रॉंग डॉक्ट्रीन न्हय. Praise Jesus. हांव तुमकां सांगता, आयकात म्हज्या भावणीनो, खंयचो प्रिचर जावं, 5 वर्सांचो, 10 वर्सांचो, 20 वर्सांचो, 40 वर्सांचो, कितलीं वर्सां प्रिचर जावं, त्या प्रिचरान लोकांक फटोवंक जाता. कशे भाशेन फटोवंक जाता, हाचो म्हाका जबाब दियात तुमी आयज. कित्याक तूं उतर पाळना, फकत उतर उलयता. कितें बाय मारिया, सांग सांग सांग. फक्त तूं उतर उलयता न्ही ब्रदर, तूं पाडूं वचना तें उतर. व्हेरी करेक्ट. सामको सामको स्पॉटार मारलय थंय. जो कोण उतर शिकयता, जो कोण प्रिचर जाता आनी फकत उतर शिकयता पूण आपुणूच पाळिना जाल्यार तो आपणाकूच फटयता आनी ज्या लोकांक शिकयता तांकांय फटयता. आनी हालेलुया. भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण अशें कोत्ता, जाणा कितें घडटलें, जेजू ताका काडून उडयता. जेजू ताका काडून उडयता, कित्याक तो जावन आसा एक फोटींग प्रवादी. Praise God. तुमी सोजमोंक ना कितें सांगूंक सोदता तें. भाव भयणीनो, इंग्लिशीन ताका म्हणटा, यू आर सिटींग इन द प्यूज. फ्रॉम द पुलपीट द प्रिचर इज प्रिचिंग. म्हणजे जो कोण शर्माव दिता तो आतां फुडें वचोन शर्माव दिता आनी लोक जो आयकता तो खंय बसता, तो बांकाचेर बसता. सारकें? आनी जो कोण बांकाचेर बसोन ताका आतां देव प्रमोशन दिता पुलपिटाचेर देवाचें उतर शिकोवपाक, देवान ताका विचून काडला जाल्यार ताका एक जबाबदारी जाता तें उतर पाळूंक. Praise God. ओय ब्रदर, सारकें. म्हज्यान तिचो जेजूच्या नांवान देंवचार काडूंक जाता, जेजूच्या नांवान म्हज्यान लोकांक पिकोवणी दितात, जेजूच्या नांवान तें काम जातलें. पूण हांव तें उतर म्हज्या जिवितान पाळिना जाल्यार, हांव तें पवित्र जिवीत म्हज्या जिवीन जियेना जाल्यार, हांव खरेपणी भाग्यवंत जावंक चिंतिना म्हज्या जिवितान, हांव म्हाकाच फटयता. हांव म्हाकाच फटयता आनी ज्या लोकांक हांव शिकयता तांकांय हांव फटयता. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, पत्तून वाचया जाकोबाचो 1:20-22. पत्तून वाचूया प्लीज. मातशी उपकार करून मातशी पत्तून वाचूया. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. म्हणटच देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटय नाकात. जो कोण उतर शिकयता, जो कोण उतर शिकयता ताका तें उतर जें शिकयता तो आयकता की ना. समजा हांव आतां शिकयता, जी हांव उतरां उलयतां, म्हाका आयकूंक जाता की ना म्हजी उतरां. हांव जी उतरां उलयतां तुमकां आयकूंक जाता की ना. म्हणटच हांव जें परगट कोत्ता, हांव जें आतां तुमकां सांगता, हांव पयलो आयकतां आनी तेज्या उपरांत तुमी आयकतात. सारकें? सारकें, येस. पूण हांव त्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार हांव कितें कोत्ता, हांव म्हाकाच फटयता. फटयता, करेक्ट. प्रेज गॉड. सारकें? आतां तुमकां एक प्रश्न विचारता. आयज फकत प्रश्न विचारपाचो दीस. हांव विचारतां, तुमकां कितें दिसता, हें जें फटोवपाचें म्हणजे हें डिसेप्शन, ताका इंग्लिशीन म्हणटा डिसेप्शन, हें फटोवपाचें जें जातलें, हें येतलें. What was the question, brother? आयकूं ना, इंटरप्ट जालें. पळय, हांवें तुमकां सांगलें, जो कोण उतर शिकयता तो आतां पयलो आयकता तेंच उतर जें शिकयता तें, होय की ना. जेन्ना तो शिकयता लोकूय आयकता. सारकें? जो कोण शिकयता तो पयलो आयकता आनी जो तो शिकयता लोक जो आयकता तोय ताका सांगता तोय आयकता. सारकें? तुमी समजलें ना कितें म्हणटा तें? जो कोण शिकयता तोय आयकता आनी लोक ताकाय आयकता. म्हणजे तोच लोकूच आयकना,
तोय आयकोता कितें शिकयता तो, सारकें? सारकें. Yes, आता brother. भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा तुम्ही फकत उतर आयकोनाकात, पण तें उतर त्या उतरा प्रमाणे चलात, तें उतर करात. म्हणटच म्हजो प्रश्न तुमकां, हे फोटिंग पॉयंट, हे फोटकिरे ओ हे जे डिसेप्शन करतात ते हे खिचोत्तान येतले. तुम्ही समजला तुजो प्रश्न कितें तो? आमचे मोदले न्ही ब्रदर. म्हणटच खिचोल्ले येतले. आम्ही वयता त्या उतरांतल्यान. भाव भयणीनो, जे फोटकिरे येतले, जे डिसेप्शन करपाक येतले, ते येतले जो लोक भावार्थ दवरता जेजूचेर, जो कोण देवाचें उतर शिकयता, इगोर्जेन पाद्री माद्री बीस साहेब कार्डिनल सगळे जे आहात ते शिकोवपाक ते व्हडले डिसेप्शन जातले. आमच्या इग्रोज मातेन आमच्या इग्रोज मातेन जे कोण आमी म्हणटा जाणटे 20 वर्सां 25 वर्सां 40 वर्सां 50, तुम्ही आयकलां केन्ना कोणाक विचारीत जाल्यार कोण म्हातारो जाल्यार, बाबा तूं खंयच्या इगोर्जेन वताय? आमी त्या इगोर्जेन आतां 50 वर्सां जालीं आमी त्या इगोर्जेन वता. आतां आमचे न्हिजर आमचो एक बांक पासून आमचें नांव पासून घातलां न्हिजर बांकाचेर. तुम्ही आयकलां हांवें केन्ना? वय ब्रदर. सारकें. कोण आमचें नांव काडीत जाल्यार हांवें म्हज्या बोटांनी आनी स्क्रू ड्रायव्हर घालून हांवें म्हजें नांव सामकें चिजल केलां. कोणें नांव काडूंक जायना. 40 वर्सां म्हजे बॅक सायड ताजेर त्या बांकाचेर दवरल्या, त्याच बांकाचेर बसता. कोणाक हे पासून ना, घोटाय पासून ना त्या बांकाचेर बसपाक. हो म्हजो बांक जाला. 40 वर्सां त्या बांकाचेर बसना. तो बांक म्हाका जोकोता. तुम्ही समजना कितें म्हणटा तें? हय, हांवें फारीक केलाय त्या बांकाक. Praise God. म्हणटोच फारीक केलें तें सोड, पूण आमी आतां इतलीं वर्सां त्या इगोर्जेन वेता. म्हणटच जो कोण आमकां फटयतलो जातलो, जो इग्रोज मातीक वेता, इगोर्जेन वेता, जो कोण शिकयता, पाद्री माद्री जे जाणटे मोटवाशे, ते आतां आमकां फटयतले. हें सगळें जें फटोवपाचें काम जातलें खिचून जाणय भायल्यान कडसून न्हय, आमच्या पॉलिटिशियना कडसून न्हय, जो कोण अनभावार्थी आहा तांच्या कडसून न्हय, इग्रोज मातीक फ्रॉम द चर्च इटसेल्फ, जो इगोर्जेक वेता तांच्या कडसून, जो कोण आमकां फटयतलो, डिसेप्शन दितलो तांच्या मुडसून हे आतां डिसेप्शन जातलें. जेजून सांगलां न्ही 24वा वोड 4 म्हणटा, निमाण्या काळार तुमकां चोत्रायन रावात, तुमकां फटयतले म्हूण सांगलां की ना? पोत्तून आमी वाचया 24वी वोड, मातुवाचो 24वा वोड 4 तो सांगता कितें म्हणटा. वाचुया म्हज्या भाव भयणीनो, वाचुया. ओके. मॅथ्यू चॅप्टर 24 and verse number 4. आनी पोर्तिपालून जेजून तांकां सांगलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तुमकां कोणी फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. भाव भयणीनो, तुम्ही जाणो हांवें ज्या भाशेन सांगलें, जो कोण आमकां फटयतलो तो इग्रोज मातयेक कडसून येतलो. जाणो कित्याक? हो लोक इगोर्जेन येता, आयकोता, सगल्यो काणयो आयकोता, शर्माव आयकोता, शर्माव सांगता, पूण जें कितें सांगलां तें, जें कितें उलयलां तें उतरां करिना. आयकोंक ना तुमी हांवें कितें सांगलां? येस ब्रदर, येस. तुका दिसता की तूं आतां जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली वेतेली, जेजू म्हणटलो, अरे तुका कितलीं वर्सां जालीं? सायबा म्हाका 80 जालीं. कितलीं वर्सां तूं इगोर्जेन येतालो? हो विचारतलो. ना सायबा, हांव जेन्ना 1 वर्साचो 8 दिसांचो आहलो, 15 दिसांचो आहलो, म्हजो बातीज जालो. तेन्नाच्यान म्हजी पांय माया म्हाका इगोर्जेन व्हरतालीं. आनी तेन्नाच्यान ते आयज पर्यंत इगोर्जेन वेतालो. देखून म्हाका आयज स्वर्गार येवपाक आयज म्हाका खोशी आहा आनी हांव आयला स्वर्गार वचपाक. पूण भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण हें सजमता
की इगोर्जेन गेली म्हणून 80 वर्सां 90 वर्सां 100 वर्सां तीच जावन आसा जी इन्फोटिंग पॉन प्रमोट करतात. कित्याक जाणाय, जें उतर आयकतात वा जें उतर सांगतात तें उतर ती पाळिना आमी. They don't do that word. आमी फकत धर्म करता. बरें, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, कित्याक हो प्रश्न कोणाक विचारीत जाल्यार लोक म्हणटा तुज्यान कशें मातशें अशें म्हणूंक जाता, तुज्यान कशें अशें म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, हांव विचारतां तुमकां एक प्रश्न. आमकां कोणें विचून काडल्या? आमी देवाक विचून काडल्या, देवान आमकां विचून काडल्या? देवान आमकां विचून काडल्या. सारकें? Yes. सारकें? देवान आमकां विचून काडल्या, आमी ताका विचून काडूंक ना. सारकें? Yes. म्हणजे ताणें आमकां विचून काडल्या जाल्यार आमी कोणाचें आयकूंक जाय? ताजें आयकूंक जाय वा आमी करूंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय आमी कितें थाराव केला तें मातशें बेसोन दी. यू ब्लेस वॉट वी हॅव डिसायडेड. बरें, हांव तुमकां आनी एक प्रश्न विचारतां. सोड आयज. समजा म्हाका एक, आतां बाय मारिया, तूं एक हॉस्पिटलान काम करताय, वय की ना? वय ब्रदर. जेन्ना तुवें एप्लाय केल्लें खंयच्या हॉस्पिटलान काम करपाक, तुवें त्या हॉस्पिटलाक सांगलें बाबा हांव हॉस्पिटलान काम करतां पूण म्हजें टायमींग जाय म्हाका 8 ते 4 पर्यंत. ते म्हणटले ना ना ना, तुज्यान 8 करूंक जाय, तुका नायट शिफ्ट करची पडटली. ना 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 ना, तूं नायट शिफ्ट नाका, म्हाका जाय 8 to 4. तुमचे 5 पासून जाय जाल्यार ते म्हाका पळोवंक ना. हांव 8 येतली, 4 वयतली. Praise God. तुका दिसता तो जॉब मेळटलो तुका? ना 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 ना. आणि तुम्ही आता कितें दिता, तुम्ही $5,000 दिता. ना ना ना, $5,000 ते हांव पासून हांव ते इगोर्जेन घालता टाक करून. म्हाका जाय सुमार 15,000. तुका जॉब मेळटलो? ना ना ना. म्हणटोच त्या हॉस्पिटलाक त्या टायमींग कितें जाय, तांकां कितें गरज आहा, तांकां कितें सॅलरी दिवंक जाय, त्या प्रमाणे ती तुका इम्प्लॉय करतली त्या हॉस्पिटलान, वय की ना? Yes. कित्याक ताणें तुका विचून काडल्या, तुवें तांकां विचून काडूंक नाय. सारकें? Yes, सारकें ब्रदर. म्हणटच आमकां जेजून विचून काडल्या जाल्यार आमी कोणाचें आयकोंक जाय? आमकां जाय तें करूंक जाता, आमी तें जेजून सांगलां तें करूंक जाय? सांगलां, जेजून सांगलां तें करूंक जाय. आमी सगल्यांनी म्हणलें आमी विचून काडूंक ना, ताणें आमकां विचून काडल्या, पूण आमी कोत्ता कोणाचें? आमचें. देवाचें उतर ना. जेजूच्या गांयांनी आमी बरी जालीं, तो आमच्यो सगल्यो गरजो पावयता, तो इतलो काकूतकार, इतलो मोगाळ, इतलो इतलो दयाळ, हें सगळें आमी जाणो, बरें आहा. पूण तो कितें सांगता तें आमी कोत्ता, एकल्या तोडीर कोत्ता. ओ आमी म्हणटा सायबा हांवें तो म्हजे सकाळचें मागणें केलें, हांवें स्क्रिप्चर वाचलो, हांवें थोडें देवस्पण केलें, आतां तूं मातसो ओगीर राव, तूं मातसो आमच्या कामांनी मदल्यान. आतां म्हाका जाय कितें करूंक जाय, हांवें जें करूंक जाय केलां, तें मागणें करपाचें केलां. हांवें आतां मागणें केलां, तूं तेस केला, आतां रातचो तेस करता हांव सदांकाल. हांव मिसाक आयताराची मिसाक चुकोना, पाद्रीक पासून हांव गुपसार करपाक वचोंक ना की हांव मिसाक चुकल्या म्हणून. आमचें मिस आमी करता, आमच्या घरा आमी सगळें करता, मातशें आमचें कुटू जाता, पूण आमी सगळें देवस्पण करता. 3 आमी सकाळीं आनी रातचें आमी 3 डिवायन मर्सी करता. आमी सगळें बरें काम. मदल्यान तूं मातसो मदल्यान येनाका. म्हाका कितें करूंक जाय तें करूं न्ही. हांव सकाळचें मागणें करता, रातचें मागणें करता, मिसाक वेता, पूण मदल्यान कितें करता तें तूं म्हाका सांगिनाका. तुमी अशी म्हणचिनात जेजूक, पूण आमी आमच्या चालीन, आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी आमी जेजूक आमकां कितें सांगता तें आमी कोत्ता, वो आमी फकत आमकां जाय तें कोत्ता. आनी त्या उपरांत म्हणटा तुका कोणें विचून काडलो? जेजून म्हाका विचून काडलो. जेजून तुका विचून काडलो जाल्यार 24 वरां आख्ख्या वर्साक एकल्या तोडीर तो म्हाका कितें सांगता तें करपाक एकदम गरजेचें. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. म्हणटच भाव भयणीनो, जो पवित्र आत्मा म्हाका दिला, वो पवित्र आत्मा म्हजो कॅप्टन.
तो एक एकल्या तोडीन म्हाका डायरेक्शन दिता. एकल्या तोडीन म्हणटा राव, रायट घे, मागीर फुडें वच, मागीर मातसो असो रावंड घे आनी तेच्या उबो वच. हें पवित्र आत्म्यान सांगलें. पूण म्हजें कितें, हांव आतां उठलों, आतां हांव सामको उबो येतलो. तूं सांगताय तें सांगिनाका, हांव उबो येतलो. उबे वचपाची वाट कसलीच आडकोळ ना. उबो गेलो, थिंचो पावना फुडें खंयचो तरी हांव घुस्पलो. तेच्या उपरांत हांव जेजूक म्हणटा, सायबा मातशी म्हाका आदार दी, आतां हांव त्रासान पडलां. तुका सांगलें रे बाबा थंयसर उबो वचनाका. तुका सांगलें रे रायटीक वच आनी मातसो असो गुणान वच आनी मागीर थंयसर फुडें वच. तूं खंय पावलाय रे बाबा. पूण तरी तो इतलो काकुतकार, इतलो दयाळ. आतां तुका ज्या जाग्यार पावंक जाय आसलो, जे 1 वरान पावतलो आसलोय, तुका आतां 5 वरां लागलीं. कित्याक तुवें तुजेंच केलें. पूण तरी हांव म्हणटा, जेजू तुवें म्हाका विचून काडलाय. जें तूं सांगताय हांव कोत्तलो. पूण खरेपणी कोन्यांनी हांव म्हजेंच कोत्ता. पूण तुज्या काकुतीक लागून तो म्हाका त्रासांतलो भायर काडटा. पूण कितले फावट भाव भयणीनो आमी अशीं चलतल्यांव, ताका उलो मारतल्यांव आनी तो आमकां त्रासान काडटलो. शेकींग एक वेळ येता आनी पवित्र आत्मा म्हणटा आमकां कितलें सांगलें, कितलें हांवें ताका सांगलें, बाबा वचोन अशें करिनाका, असो वच, असो वच. तो आयकूंक तयार ना. एक वेळ पावता जेन्ना तो म्हजे कडेन उलोवपाक बंद कोत्ता. तो उलोवपाक बंद कोत्ता आनी देवाचें उतर म्हणटा, त्या वेळार हांव पवित्र आत्म्याक दुखयता. इंग्लिशीन ताका म्हणटा आय ग्रीव द होली स्पिरीट. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण कॅप्टन म्हाका दिला म्हाका आदार करपाक, तो म्हजो हेल्पर, तो म्हजो कम्फर्टर. आमचे भाशेन ही उतरां कशी म्हणपाक म्हाका जायना, पूण तुमी जाणून आमी मदल्यान इंग्लिशीन घालना. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें काम. म्हणटच पवित्र आत्मा म्हजो कम्फर्टर जाल्या, म्हजो हेल्पर जाल्या, म्हजो पॅराक्लेट जाल्या, म्हजो आदवोगाद जाल्या. हें सगळें म्हाका देवान दिलां ताजो आदार करपाक. पूण हांव ताजो आदार घेना जाल्यार, हांव म्हजेंच कोत्ता जाल्यार, आनी हांव पोत्तून पोत्तून त्रासान बुडटां. पोत्तून पोत्तून तो म्हाका काकूत दाखयता. पूण शेकींग ज्या जाग्यार हांवें पावूंक जाय, जेजून म्हाका ज्या कारणां लागीं रोचला, आतां म्हाका थंयसर पयलो म्हाका थंयसर 1 वर्सान पावंक जाय आसलो, आतां 10 वर्सां जालीं. हांव अर्दे वाटेक पासून पावंक ना. आनी शेकींग भाव भयणीनो, पवित्र आत्मा म्हजे कडेन, हांव ताचें उतर आयकना म्हणून तो उलोवंक पासून तयार ना. म्हणटच हांव ज्या जाग्यार देवान म्हाका रोचला थंयसर पावपाक हांव पावतलो काय? केन्नाच पावचो ना. केन्नाच पावचो ना. म्हणटच जेजू म्हणटा, तुमी कित्याक फटवतात? तुमी कित्याक फटवतात? कित्याक लोक इग्रोज मातेन फटवतात? कित्याक लोक जे फटयतात ते लोक इग्रोज मातेन आहात? कित्याक फकत आमी उतर आयकता, पूण आमी तें उतर पाळिना. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? म्हणटच हें जें डिसेप्शन हांवें तुमकां सांगलें, कशें घडटा? भाव भयणीनो, जो कोण पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकता आनी जो कोण पवित्र आत्मो सांगता तें करिना, तो मनीस आतां एक फटकिरो जाता. ही बिकम डिसीव्ड. तो डिसीव्ड जाता. आनी कितें म्हणया, आनी जेन्ना जे पवित्र आत्मा सांगता ते करिनात, ती आतां आपुणूच फटवतात आनी आतां दुसऱ्यांक पासून फटयतात. जाणीव कित्याक? कित्याक भाव भयणीनो,
ती एक फुटकिरें जिवीत जियेतात. आमी कित्याक दुसऱ्यांक फटयता? जाणा कित्याक? कित्याक आमी जे आमी सांगता ते आमीच करिना. तुका कोणाचो मान जाय जाल्यार हांव देवाच्या उतराक मान दिना जाल्यार म्हज्यान कशे भाशेन अणभवूंक जाता, कशे भाशेन म्हज्यान अणभवूंक जाता. हांव देवाच्या उतराक मान दिना, हांव फकत आयकता. हांव आतां समजा बुधवार दीस आमचे भाशेन आमी देवाचें उतर परगट करता, आमी आयकता. हांवें आयकलें तें उतर, पूण तें उतर हांवें आयकलें, पूण तें उतर हांवें पाडूंक ना. कालच्या बुधवार दीस आयकलें, ह्या बुधवार दीस हांव येयलो, तें उतर पाडलें म्हणून आतां म्हजी परिक्षा येतली. जेन्ना परिक्षा येतली आनी तें उतर हांव पाळटां, आतां कितें जातली? म्हजी एक गोवायकी आसतली. सारकें? हय ब्रदर. परीक्षा ना जाल्यार गोवायकी कशी आसतली? भाव भयणीनो, इंग्लिशीन सांगता, इफ देर इज नो टेस्ट, हाव विल देर बी अ टेस्टिमनी? एक परीक्षा ना जाल्यार कशे भाशेन म्हजी एक गोवायकी आसतली? ना, जावची ना. म्हणटच हांवें उतर आयकलें, परिस्थिती आड येयली म्हज्या जिवितान, सैतान आयलो म्हाका परीक्षा दिवपाक, पूण हांवें त्या उतरा प्रमाणे चलना. हांवें म्हजेंच केलें. एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें. आतां जेन्ना परीक्षा आयली, हांव फेल जालो. आतां म्हाका गोवायकी आहा सांगपाक? म्हाका गोवायकी आहा दिवपाक? म्हाका कसलीच गोवायकी आहा? कसलीच गोवायकी ना. कित्याक म्हाका हांव सजमतां, हांव फटवना. हांव सजमतां की हांव उतर आयकोंक येयला म्हणून आतां देव म्हाका मानतलो. म्हजी तकडी जोड जाल्या म्हणून, हांव खूब शिकला म्हणून उतर देखून देव म्हाका स्वर्गार व्हरतलो. खरेपणी आपूण आपली चोली आपलो जो चलो म्हणून मानून घेतलो. आमीच फटवता. पूण जेन्ना हांव तें उतर आयकता, तें उतर हांव थाराव घेता की हांव उतर पाळटलो म्हणून, परीक्षा येतलीच म्हज्या जिवितान. आनी जेन्ना परीक्षा येता म्हज्या जिवितान, हांव तें उतर पाळटां. कितेंय कर, सैतान ये म्हजे आड, कोणूय ये म्हजे आड, पूण हांव तें उतर पाळटलो. आतां ते परीक्षेन हांव पास जातलो आनी एक गोवायकी आसतली. जितली आमच्या जिवितान गोवायकी येता, त्याच्या वरवीं आमकां कळोन येता की आमी फटवना म्हणून, आमी खरेपणी तें उतर पाळटा म्हणून. पूण आमच्या जिवितान जेन्ना आमी गोवायकी दिता भाव भयणीनो, आनी गोवायकी न्ही, अरे हें दुखतालें, जेजूच्या गांयानी हांव बरो जालो, ही आतां फकत किंडर गार्डन आनी नर्सरी गोवायकी. आमच्यो गोवायकी कसल्यो? जेजूच्या गांयानी आमी बरीं जालीं, हें सगळें बरें जालें. आतां आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिता, दुसऱ्याच्या जिवितान आमी थंयसर बरी खबर दिता, थंयसर गोवायकी मेळटा. लोक थंयसर जो आमी उतर दिलां, ती येतात आनी गोवायकी दितात की आमच्या जिवितान कशे भाशेन उतर आमचें बदललां, कशे भाशेन आतां आमचें जिवीत जेजूचें जालां. आतां ह्यो गोवायकी आमच्या जिवितान जाता. पूण भाव भयणीनो, आमी उत्ता थंयसर. कितें कसली गोवायकी? सायबा, म्हाका दुडू नासलें, शेजारी आयलो आनी म्हाका बिर्याणी दिली. आमच्यो गोवायकी कितें? म्हज्या जिवितान कितें म्हाका बरें घडलें? पूण भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान खरेपणी गोवायकी आमी दिवंक जाय इतलीं वर्सां उतर आयकोन. आमी हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां देवाच्या राज्यान हाडून तोखतात तसलीं फळां दिवंक, ही गोवायकी जावपाक आमची एकदम गरजेची. आनी केन्ना आमच्यो गोवायकी अश्यो जातल्यो? जेन्ना आमी उतर फकत आयकना, पूण तें उतर आमी पाळटा. जावं तो तूं आयकताय, वा जावं आमी तें उतर परगट करता. भाव भयणीनो, खूब हात जे शिकयतात आयज. तूं इंटरनेटाचेर वच, तूं मिनिस्ट्री पळय कितले आहात ते. आतां ह्या दिसांनी आतां फॅशन जालां प्रीच करपाक. कितलो लोक आतां देवाचें उतर परगट करता, पूण तें उतर आपुणूच पाळिना. They don't practice what they preach. आनी तीच फटवतात, आनी जो लोक तांकां आयकोंक येतात ती फटवतात तांच्या जिवितान. कशें? कित्याक तें एनॉयंटींग जायना, तें एनॉयंटींग तुज्या जिवितान वचना.
आणि भाव भयणीनो, जेन्ना तू उतर पाळी नाय, ते उतर करी नाय, तू फकत परगट करताय, अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय, अशें जावंक जाय. अरे बाबा, तू म्हणटाय आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. बरें हा, आमी सोरो पिवपाक नाका, आमी सिगरेट पिवपाक नाका, पूण तूच तुका कोणें ब्लॅक लेबल दिलोय, तूं हांव नाको कसली कसली वस्तू सांगप. प्रिचींग करता आमी की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर, पूण जेन्ना कोण ब्लॅक लेबल हाडटा, गालफांतान शिवाश्रीगल हाडटा, सामके आमी एक घेना 3 घेता, आमकां मागीर गाडयेन बसून घरा वचचें पडटा, इगर्जेन वचचें पडटा. कित्याक? फकत उतर परगट केलें की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. पूण जेन्ना हांवें तें म्हजें मंदिर हा म्हणून हांवें तें उतर पाडूंक एकदम गरजेचें दुसऱ्यांक दाखोवपाक की हांव सोरो घेना, हांव पियेना, पूण तुका बरी बरी फॉरेन विस्की येत जाल्यार तूं सामको टायट जाताय आनी मागीर तूं परगट करताय की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. तूं कोणाक फटयताय? तुकाच फटयताय आनी सगळे लोक जो तुका पळयतात तांकांय फटयताय. आयकतात म्हज्या भाव भयणी, हांवें तुमकां एकूच उदाहरण दिलें, पूण हें फकत उदाहरण म्हणना. आमी म्हणटा अरे बाबा हो मोबायल फोन जावन आसा फकत हो जावन आसा एक व्हडलो देंवचार. पूण आमी कितें करता? आमी त्या फोनाचेर खूब व्हिडिओ आनी युट्यूबाचेर आनी फेसबुकाचेर आनी हाचेर आहा. कितें फायदो? आमी दुसऱ्यांक सांगता की वी हॅव टू डाय टू आवरसेल्व्स. जेजून म्हणलां अनलेस यू डिनाय युअरसेल्फ, तुम्ही तुमकांच विसरशात, खुरीस घेयात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. सांगलां की नाय जेजून आमकां? मातुवाचो 16वा विसवोर बोर म्हाका दिसता 24, मॅथ्यू 16:24 म्हणटा, जेजू म्हणटा यू शूड डिनाय युअरसेल्फ, टेक अप युअर क्रॉस अँड फॉलो मी. पूण हांव बरें शिकयता सगल्यांक की आय हॅव टू डिनाय माय सेल्फ. पूण जेन्ना हांवें ज्या लोकांक पावोंक जाय तेन्ना बरी जॅम काडटा. आतां म्हजो वेळ न्ही तुमकां उलोवपाक, तुमी 4 येयात, तुमी 5 येयात, आतां हांव हें करचो ना तें. हांव फकत दुसऱ्यांक सांगता पुलपिताचेर शर्माव दिवन, पूण जेन्ना तें पाडूंक जाय तें उतर हांव पाडिना. हांव कोणाक फटयतां? हांव म्हाकाच फटयतां, लोकांक फटयतां. म्हणटच भाव भयणीनो, हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक, खरेपणी स्वर्गा राज्यान भितर सरपाक हें दिसता फकत देवाचें उतर आयकोन, देवाचें उतर परगट करून आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतले. हांव विचारता तुमकां, क्रिस्ती जिवीत इतलें सोंपें? इट इज जस्ट मातशें कितें उतर परगट केलें, बिश्टें कोणाक कितें खबरो काणयो सांगल्यो, बिश्टें आमचें देवस्पण केलें आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. क्रिस्तांव हो क्रिस्तांव न्ही तो. जेजूचो पाटलावदार जावन आसा, जो कोण शिकयता, जो कोण सांगता तें उतर पाळटा. वी हॅव टू प्रॅक्टीस वॉट वी प्रीच. देखून इग्रोज मातेन आयज जो कोण लोकांक फटयता आनी आपुणूच फटवला जावन आसा लोक जो उतर शिकयता पूण तें उतर पाडिना. आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज ह्या उतराचेर परतून परतून नियाळ करूंक. आमी उतर आयकूंक येता जाल्यार तें उतर जें आमी आयकता तें करपाक, तें पाळपाक, तें करपाक आमच्या जिवितान एकदम गरजेचें. ना तर आमी फटवतले आनी आमी सैतानाचे एजंट जातले दुसऱ्यांक फटोवपाक. आनी कसलेच बरेंपण आमच्या जिवितान येवचें ना. कसल्यांक आमी उतर परगट करता तांकां फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी खरेपणी जें उतर आमी आयकता, जें उतर आमी परगट करता तें उतर आमी करपाक एकदम गरजेचें. वी नीड टू बी डुवर्स ऑफ द वर्ड. आनी तेन्नाच की आमी खरेपणी केन्नाच फटोवचें ना आनी दुसऱ्यांक फटोवचें ना. आमी ह्या निमाण्या काळार जेजूच्या येण्याची तयारी करतले. जे भाशेन जेजू म्हणटा म्हज्या निमाण्या काळार तुमी फटवतल्यात. कित्याक खूब जाण देवाचे म्हज्या नांवान येतले. खूब जाण म्हणटले हांव प्रिचर, हांव हें, हांव तें, पूण खरेपणी तें उतर पाळची ना. पूण आमी जीं ह्या देवाचें उतर आयकोंक येतात, आयज आमी थाराव घेवया तें उतर आमी पाळटले. वी वील बी डुवर्स ऑफ द वर्ड. आनी तेन्नाच की खरेपणी आमी फटोवची ना, पूण आमी देवाच्या राज्यान आमी तयार जातले. आमच्या न्हवऱ्याक, जेजूक आमच्या न्हवऱ्याक येवकार दिवपाक, ताका खरेपणी आमचे मदें येवकार दिवपाक आमी तयार जातले. आमेन. आमेन. जेजूक आर्गां.
समजले सगळी किती हा क्वेश्चन? हॅलो जीसस कोण क्लोजिंग करतो बाय? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांव कोता सिस्टर. ओके बाबा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पोमोगाळा बापा तुका आर्गा मोहिमा आनी दिनवास. पोमोगाळा जेजू तुका आर्गा मोहिमा आनी दिनवास. मोमोगाळा पवित्र आत्म्या तुका आर्गा मोहिमा आनी दिनवास बापा. दिनवासता बापा हे आयचे शिकोवणी पासत बापा जायते आमी शिकल्या बापा. प्रेज गॉड. बापा आमी आसांव क्रिस्त येण्याच्या निमाण्या काळांत आनी सदां काल आमची तयारी आसूंक जाय बापा. न्हय फकत एकूच टायमाक, सदांच आमची तयारी आसूंक जाय. जेजून आपल्या उतरांत सांगलां की आमचे मोदले जायते आपल्या नांवान फोटकिरे प्रवादी येतले म्हूण. पूण आमी चोत्रायन रावंक जाय पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पवित्र आत्मा सांगता ते आमी करिना जाल्यार आमी एक फोटकिरें जिवीत जियेता बापा. आमी तुका विचूंक काडूंक ना, पूण तुवें आमकां एक एकल्याक विचून काडल्या. न्हयच आमची कुशी करूंक, पूण तुजीच कुशी करूंक. आनी पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर तुजो उलो आयकूंक आनी फकत देवाची कुशी आमच्या जिवितांत करूंक. हे आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमेन.